Start कर sister. Otče Putrača and Pavitra Atmaची नावे आमेन. Amen. Hebrews 4:12 अशें म्हणटा, खरेंच देवाचे उतर जिवे आनी बलिश्ट, ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस रोमता, जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेदू दोशी जातात, थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. ते मनशाचे काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता. आमेन. सदपोदवेदा देव बापा, आयज आमी सगळीं आनीक एक पावट एकठांय जाल्यांत तुका वाखाणूंक आनी तुजी स्तुती करूंक. दोनया देवा, तुज्या राजाचो वावर आमी सगळे आमच्या काळजाचे खोलायेक ताण करूंक आनी तुजें उतर परगटूंक आमकां तुजें बळ आनी आदार आमकां दी. आमी उत्साहांत तो भावान तीरपणी सांबाळूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्या, आयज तूं आमच्या भावा विन्सेंटीच्या तोंडांतल्यान आमचेशी उलय आनी जें देवाचें उतर आमी आयज शिकतल्या त्या उतराची आमकां सोजवणी दी आनी तें उतर आमच्या जिवितांत आमी वापरून त्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमचें जिवीत बदलूंक आनी तुजी सेवा करून देवान बासायलेलें दायज जोडूंक पावूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. 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 Jesu karga. Jesu karga. Praise God. Praise God. Praise God. Jesu karga. म्हणतोस कोण हा गोवायकी दिवपाक टेस्टिमनी कोण टेस्टिमनी दिता आयज? बरें, टेस्टिमनी कमेंट जावच्या आदी हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. म्हाका सारको रॉंग आन्सर रायट आन्सर हो कांय ना. ओके, हांव विचारतां एक एकल्याक, आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? वाय डू वी गो टू चर्च? इगोर्जेक आमी कित्याक वेता? मिसा वयताय ब्रदर. प्रेज गॉड. आमी जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांत, मरणांत आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटो घेवंक आनी ताचें रगत आनी मांस आमच्या आत्म्यांत घेवंक. व्हेरी गुड. आनी कोण दिता म्हाका जबाब? आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? वाय डू वी गो टू चर्च? आमचे बाय जोनिनान सांगलें आमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान, मरणान, पुनर्जीवन वांटो घेवपाक. होय की ना? Have a deeper relationship with God. To have a relationship with God. Okay? आमचो देवा बरोबर संबंध दवरपाक. आनी कितें? And to know him more better and grow more deeper in the आनी word. ताका ओळखूंक आनी आमचो संबंध गोड करप. व्हेरी गुड. आनी कितें? ह्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू आमी कोत्ता संबंध गोड करपाक, ताज्या मरणान, ताज्या जिवितान, ताज्या पुनर्जीवनपणान आमी भाग घेवपाक आमी फकत इगोर्जेक वचोंक जाय? आनी ताणें आपणाचो उगडास कर म्हूण सांगलेलो आसा आपल्या. पळय, म्हणटच इगोर्जेनूच वचोन आमी उगडास करूंक जाय? ना ना. म्हणटच आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? तुमी सगळ्यांनी सांगलें संबंध गोड दवरपाक, आमचो संबंध ताचे गोड वाडोवपाक, मागीर ताज्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणान भाग घेवपाक, मागणे करपाक, इगोर्जे मिसाक वचपाक, तुमी म्हणलें. पूण खरेपणी देवान जेजून इग्रोज मात कित्याक घडोवन हाडली? कित्याक इग्रोज मात? आमी एकामेकां मेळपाक सगळ्यांक भाव भयणां मेळोंक and to grow in a fellowship. एक कम्युनिटी करता आमी ताच्या नांवान. सांग. टेल मी व्हॉट यू सेड. कितें म्हणलें तुवें? To grow in a fellowship.
अरे बाबा तू आता इंग्लिश आमचे भाशेन फेलोशिप दादा कोण आले सारको जबाब दिलोय. आम्ही कित्याक आम्ही इगोर्जेक वेता? to grow in a fellowship with God, with each and every one. आम्ही इगोर्जेक कित्याक वेता? वय आमचो संबंध हा देवाशी. आम्ही देवाची भुरगीं म्हणून सगळी जी भावार्थी आसात, सगळी जी आसात क्रिस्तांव आसात ती इगोर्जेक मेळटा. इग्रोज म्हणल्यार फकत एक बिल्डिंग न्हय. आता ह्या वेळार एक इग्रोज आम्ही. आता आम्ही ज्या वेळार इग्रोज दिस इज द चर्च. We are the आम्ही church, जावन yeah. आसा इग्रोज. आम्ही जावन आसा इग्रोज पयली. आम्ही जावन आसा इग्रोज. व्हेरी गुड. म्हणटोच आम्ही इग्रोज जाल्यार आम्ही इगोर्जेन कित्याक येता? आम्ही कित्याक गाय इगोर्जेन सगळी एकठांय जाता? To fellowship. एकटान जाता आणि ब्रदर आम्ही टू रिसीव द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट. ते आताच आम्ही ऐकले पाहिजे असिंता. आम्ही आताच ऐकलं की आम्ही बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्राइस्ट खावपाक येता. बरे हा. ताणे म्हणलेले हा दोगा तेंगा म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय आपले हाजीरपण आसा. आणि जेन्ना आम्ही एकटी आसा तेन्ना हाजीरपण ना. आसा पूण आमी सगळीं एकठांय जाता. ओके. जसिंता बाय जसिंतान म्हणले आता की आम्ही जेजूचे मांस आणि रगत खावपाक येता. होय की ना? हांव विचारता तुमकां जुवाचो 6 विसवर तेंचो जेजू कितें म्हणटा? 56. जॉन 6:56 ताजे उपरांत कितें म्हणटा? जो कोण म्हजे मांस खाता आनी जो कोण म्हजे रगत पियेता तो सासणीक जिवीत जियेता. होय की ना? Yes, brother. तो सासणीक जिवीत जियेता. जेन्ना ताणें अशें म्हणलें तुम्ही म्हजे मांस खावंक जाय, म्हजे रगत पिवंक जाय. सगळो लोक तिजो रावलो आनी ताचे मांस आनी रगत घालून ताका कातरलो. त्या भाशेन आमी आमचे फेस्त जातकच आमी कितें करता? सरपतेल करता. होय की ना? हय ब्रदर. ते भाशेन ताका तिचो जेजू कातरलो ताणी. ना ताचे मांस खालें, ताचे रगत पियेलें. ती एकूच पाटी बोली जाली. गुणगुणांक लागलो. अरे वो आमकां आपले मांस दितलो, वो आपले आमकां रगत दितलो. तो कितें समजता की आमी ताचे मांस खातले, ताचे रगत पिवतले आनी सगळ्यांनी ताका सोडलो. सगळ्यांनी जेजूक सोडलो. आनी कोण उरले थंयसर? फकत आपले 12 अपोस्त. जेजून कितें म्हणलें? अरे सगळो लोक गेला, अरे तुम्ही रावताय की ना? जेजून ताका सांगलें तुम्ही वचपाक तयार आहात? चलात. तुम्ही वचपाक तयार आहात? दार उक्तें आहा, तुम्ही वचा. हांव जे सांगता ते हांव खरें सांगता. हांव तुमकां मिश्टी काणयो सांगता. ना सारकी सांगत ब्रदर. जेजून अपोस्तलांक सांगलें कितें? तुम्ही वचपाक जाय जाल्यार लोक आमी नको 1000 लोक आसलो. सगळो लोक सगळे गेले. फकत 12 अपोस्त उरले. आणि आता जेजू तांकां म्हणटा तुमकांय वचोंक जाय? दार उक्तें आहा, तुम्ही वचा. त्या उपरांत पेद्रून कितें म्हणलें जेजू? You have the message of eternal life. आमी खूय म्हूण वेतले. होय हूंय म्हूण आमी वयतले. बरें आमी मातशें स्क्रिप्चर घालया. ओके आता कित्याक हांव एक प्रश्न विचारता. इगोज कितें ते? कित्याक इगोजेन वेता हांव खंय पावलो हांव नको. म्हाका दिसता पुवीत आत्मे आमकां शिकोवंक सोदता. जुवाचो 6 विसवर वोड 60 आनी 66. जॉन 6:66. पळया कितें म्हणटा पेद्रू, कितें म्हणटा जेजू? Brother, नंबर बी बरो मोठ बरे कोंकणी न्ही. जेजू गारगांव जेजू गोंयांत नंबर शिकला हांव. पयलो कितें म्हणटालो जाणाय? जुवाचो 6 विसवर 60 आनी 100. Yeah, seriously. कोंकणी बरोवपाक मातशें त्रास जाता. जेजू गारगांव. बरें वाचूया. 66 ताच्या उपरांत वाचूया आमी.
ह्या उपरांत ताच्या शिसांतली जायती जाणां कोडसोरून गेली आनी ताच्या सांगाताक आनीक बोवना जाली. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्याव आमी? तुजी उतरां सासणीक जिबिताची. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. सायबा, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेली आमी? तुजी उतरां सासणीक सासणीक जिबिताची. इंग्लिशीन आमी वाचता तेन्ना आमी म्हणटा, युअर वर्ड्स हॅव इटर्नल लायफ. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? इटर्नल लायफ. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? इटर्नल लायफ म्हणजे कितें? टू नो गॉड अँड टू नो जीसस. प्लीज गॉड. आमी देवाक वळखता, स्वर्गीच्या बाबाक वळखता आनी जेजूक वळखता, वय की ना? स्वर्गीच्या बाबाक वळखोवपाक म्हणजे कितें? ताजो मोग शीमेन आसलो मोग अणभवूंक, टू रिसीव हिज लव. आनी जेजूक वळखता म्हणजे कितें? जेजू बरोबर संबंध दवरता म्हणजे कितें? ताचें उतर आमी जाणो, तें उतर आमी सजमता, तें उतर आमी पाळटा. म्हणून जेन्ना आमी देवाचो मोग अणभवता आनी देवाचें उतर सोजमणी घेवन आमी तें उतर पाळटा, आतां आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जियेता, वय की ना? पण हा म्हजे बरोबर हांगा म्हाका वय म्हणपाक. होय ब्रदर. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? जेन्ना हांवें स्वर्गीच्या बापाचो मोग अणभवला आनी हांव आतां म्हाका उतराची सोजमणी मेवला, आतां हांव उतर पाळटा, आतां हांव एक सासणीक जिवीत जियेता, वय की ना भाव भयणीनो? होय ब्रदर. ओके. आतां तुमी सगल्यांनी म्हाका म्हणलें की आमी इगोर्जेक कित्याक वेता? जेजूचें मांस आनी रगत पेवंक, घेवपाक. जेजूचें मांस खावपाक, जेजूचें रगत पिवपाक, वय की ना? होय आनी ब्रदर. पेद्रू म्हणटा, पेद्रू कितें म्हणटा? सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्याव? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. जेन्ना जेजून म्हणलें तुमी म्हजें मांस खावंक जाय आनी म्हजें रगत पिवंक जाय, तो कितें सांगूंक सोदतालो? तो कितें सांगूंक सोदतालो भाव भयणीनो? तो आमकां सांगूंक सोदतालो की जो कोण ताचें उतर आयकता, जो कोण ताच्या उतराची सोजमणी घेवन तें उतर भितर आपल्या काळजांत दवरता आनी तें उतर पाळटा, आतां जेजूचें उतर ताच्या भितर मांस जाता आनी जेजूचें रगत ताचे भितर आपलें रगत जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून म्हणलें आमी ताचें मांस खावंक जाय आनी ताचें रगत पिवंक जाय, आमी जे खाता आमच्या तोंडांतल्यान, आमी आमच्या तोंडांतल्यान, समजा आमी सामोसा खालो, लाडू खाले, सोरपोतेल खाले, सान्नां खालीं, तें खान आमी सासणीक जिवीत जियेता? जे आमी तोंडांतल्यान खाता तें खान आतां आमच्यान सासणीक जिवीत जिवंक जाता? ना. होय, जेजूच्या नांवान जे खाल्ल्यार आमी जाता. आमच्या तोंडांतल्यान खाता ते आमच्या कुडींतल्यान वेता, आमच्या पोटान वेता आनी ते आमच्या भायर वेता. कुडींतल्यान भायर सुट्टा, वय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच जे आमी आमच्या तोंडांतल्यान खाता ते आमकां सासणीक जिवीत दिना, पूण जे उतरां आमी देवाची आयकता, त्या उतराची सोजमणी घेता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमचे भितर जेजूचें मांस आनी रगत जाता. उतर आयकून, उतराची सोजमणी घेवन आनी तें उतर पाळून
आमी उतर पाळिना जाल्यार फकत एका कानान आयकलें जाल्यार आनी दुसऱ्या कानान सोडलें जाल्यार कितले शर्माव आयकले, कितले रितीराक गेले, कितले प्रिचरा कडेन घेतले, कितल्या पाप साहेबा कडेन गेले, कितल्या व्हडल्या व्हडल्या प्रिचरा कडेन गेले, पूण आमी सोजमणी आमकां मेळो ना जाल्यार भाव भयणीनो आमी सासणीक जिवीत जिवपाक पावची ना. आयकतात तुमी? होय होय ब्रदर. ब्रदर. म्हणटोच हांव पोत्तून प्रश्न विचारता, आमी इगोर्जेक कित्याक वेतात? आमी एक चान्स आहा जबाब दिवपाक. पयले फाटी आमी सगळ्यांनी दुसरो आमी सोदना, देखून पयले फाटी म्हणलें आमी नोको, आमी इगोर्जेक कित्याक वेना, हांवें म्हणलें रॉंग आन्सर ना, रायट आन्सर ना. आतां ही सोजमणी घेवन आमी इगोर्जेक कित्याक येता? सासनिक जिवीत जियोंक. म्हणटच इगोर्जेक आमी येवंक जाय सासणीक जिवीत जिवपाक. कोण म्हाका सारको बरो जबाब दिता? To fellowship, brother, with each other. करेक्ट. फेलोशिप तुवें जबाब दिलो तो सारको, पूण तुवें फकत 50% मार्क दिलोय म्हाका. 50%, the other 50% एकदम इम्पॉर्टंट. Fellowship with each other, no, brother, with every brother else. हांव ताच्या सांगाताक एकवटान आसूं आनी तो म्हज्या सांगाताक एकवटान आसूं. हाय ताचे बरोबर बाय जोनीना, बाय फातिमा ना, हाफ 50% आन्सर दिलो म्हाका, ताचे उपरांत 50% दियात आन्सर. जेन्ना हांव इगोर्जे घेता, कित्याक घेता? फेलोशिप दवरपाक. आमचे भाशेन फेलोशिप म्हणजे कितें? हांव जाणो पाद्री कितें म्हणटा? संबंद जोडूंक. हा? संबंद जोडूंक. ना ना ना, पाद्री कितें म्हणटा? बापाचो मोग आनी कितें, जेन्ना तो पवित्र मिस आत्म्याचो करता कितें म्हणटा? बापाचो मोग एकवट. एकवट. आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. Yeah. सारको Equal. उत्तर एकवट. ओके? Rather than आमी to एकवटा support each पासून other. आमी To support each देवा other. बरोबर, हा? To support each other. टू सपोर्ट इच अदर. व्हेरी गुड. आम बरे आन्सर दिलो. आतां तुका आनी 60% दिता. 50% आनी 60% जालो. बरो जबाब. पयलो फेलोशिप, सपोर्ट करपाक सारकें म्हणलें. पळय, आमी इगोर्जे कित्याक वेता? ही आतां इगोर्ज आमी सगळीं आतां भावार्थी जेन्ना मेळटा, आमी इगोर्जेक म्हणटात ते भाशेन इगोर्जेक म्हणटा कितें? एक बिल्डिंग आहा, थंयसर आल्तार आहा, कुरिस आहा, सांत बोडवे आहा, टाबरनेकल आहा, साती साक्रामेंट आहा. ती इगोर्ज. And then to be together. इगोर्ज आहा म्हणून आमकां त्या मनान आमच्या जायना. आतां समजा कोण पिकनिकेक गेलो प्रायर, आमच्यान म्हणूंक जाता आमी इगोर्जेक वेता? ना. कित्याक आमी प्रायर कित्याक वेता? थंयसर हिप्पी आयार सगळीं कांतारां करपाक वेता आमी. जेन्ना भावार्थी एकामेकाक मेळटात, हिप्पी आयार आनी टिप्पी आयार ती कसली कांतारां करिना. कित्याक जाणय? आमी जेन्ना भावार्थी मेळटा, आमच्यान पिकनिकेक वचोंक जाता, आमच्यान प्रायर वचोंक जाता, आमच्यान एका खोडपार वचोंक जाता, आमच्यान एक्सकर्शनाक वचोंक जाता. आमचो एकवट जो जाता भाव भयणीनो, भावार्थी लोकांचो, क्रिस्तांवांचो, तो एकवट संवसाराच्या लोकां प्रमाणे तो एकवट जायना. हो जावपाचो न्हय. जावंक जायनाका. शुड नॉट बी. हांव सजमत, हांव कितें म्हणटा तें सजमत. Yeah, brother. Yes, brother. कित्याक आमी जेन्ना एकवट कोत्ता, आमी एकवट एक तो इगोर्जेक एकवट, आमी बापाची पुताची सगळे आमी मिस जाले, कितें आमी तेर्स केलो, लादाई केली, पूण खरेपणी आमी भावार्थी जाल्या, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्या, खरेपणी आमी जेजूच्या मोगान आनी जेजू आमच्या सवे आहा जाल्या, आमचो एकवट दुसऱ्या भाशेचो एकवट जाता. Yes, brother. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना भावार्थी मेळटात, तो एकवट जावन आसा कसलो? दिवपाचो एकवट. आतां 30% दिवपाचो, आतां हे 30% हांव तुका आतां कित्याक दिवपाचो एकवट म्हणजे कितें? जेन्ना भावार्थी मेळटात, ते फकत घेवपाकूच येना, ते दिवपाक येता. Blessings, yeah. To bless people, everyone. एकवट. कित्याक देव आमचे सगळे आहा. आमचो संबंद देवाशी आहा. आमी देवाचे उतर आयकता, आमी देवाचे उतर पाळटा, आमी जेजू बरोबर ते उतर शिकता,
पवित्र आत्मा आमच्या सांगता आम्ही देवाचो मोग अणभवला आणि सगळो जो लोक थंयसर जमा जाला सगळ्या एकठांय भावार्थीचो ती आता एकामेकाक शेअर करता जे ताका पवित्र आत्म्यान सांगला म्हणजे जेन्ना भावार्थी इगोर्जे घेतात फकत थंयसर जेजूचे मास रगत आमकां तो सांगला आमी उरतान आमी सगळे इगोर्जे कित्याक ना मीस आयकोपाक आयकले मीस आमचे जालें काम आजच्या आयताराचे मीस जाले सदाचे मीस जाले बापाचे पुताचे पळोवया तुका फाल्यां हांव फुडल्या आयतारा दीस हीच आमची सजमणी पूण खरेपणी भाव भयणीनो जेन्ना भावार्थी एकामेकाक एकठांय जातात देन दी फेलोशीप they are sharing with one another कितें शेअर करतात जे देवान ताका सांगला जे ताका रेवलेशन मेळला आपली गोवायकी आपली देवान आपल्या जिवितान कितें केलां तें जेन्ना आमी सगळीं ह्या जाग्यार येता एकामेकाक दिवपाक हांव दिता पूण तूंय दिताय म्हाका तुजे कडसून मेळटा जेन्ना हांव दिता म्हजे कडसून तुका मेळटा आनी आमी Growing एकामेकाक together. देखून ही जावन आसा इग्रोस मात जावन आसा मोने भाशेन भितर बसपाक न्हय मोने भाशेन फकत आयकोपाक न्हय आमी येता कितें ऑफर करपाक देवाक ऑफर करपाक एकामेकाक ऑफर करपाक ही जावन आसा आमची गरज इगोर्जेक घेवपाक आतां आमी इगोर्जेक कित्याक येयल्या आमी आतां इगोर्जेन आसा तुमी म्हणटल्यार इगोर्जेक म्हाका हांव सकाळी इगोर्जेक वचना आमी हांगा इगोर्ज ना आमची आमी झुमाचेर रावता हांव तूं आतां इगोर्ज कितें खंय आयलाय तूं की म्हाका इगोर्ज दिसना म्हाका खुरी दिसना आल्तार दिसना पाद्री दिसना तूं आतां बिश्ट बाबा मारताय कितें इगोर्ज करून पूण भाव भयणीनो जेन्ना भावार्थी लोकांचो एकवट जाता ती जावन आसा इग्रोस The church is the gathering of the people of God. तुम्ही रागार मुझे कोणच उलोवंक तयार ना म्हणजे बरोबर उलयताय ब्रदर प्लीज गॉड आणि भाव भयणीनो जेन्ना आमी एकामेका बरोबर एकठांय जाता कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या सांगता आमचो संबंध आमच्या देवाशी आमी देवाची भुरगीं आमी येता आमकां दुसऱ्यांक दिवपाक हांव दिता तूं दिताय हांव घेता आमी शेअर करता तेजे उपरांत कोण म्हणटा ताणे ब्रदर तुज्या जिवितांत असो प्रॉब्लेम आहा तुजे पासत बरें मागणें करता बस बाबा ब्रदर हांव जेवंक ना 8 दीस जेवंक ना तुजे पासत मागणें करता आयकोता तुका जेवण कोणें हाडून दिलें म्हणून तुका बस मागणेच करता तितलेंच कोण तरी गोवायकी दिता की अशें म्हज्या जिवितान घडटा इतले त्रास जाल्या इतले म्हजे दुयेंस येयला म्हज्या काजारी जिवितान कसलो प्रॉब्लेम आहा पूण हांव देवाचें उतर ना आनी आमी एकठांय जाता इग्रोस आनी तांकां देवाचें उतर दिता और आमी तांकां ताच्या घरा वेता तांकां कसलो आदार करता तांचे कडेन कावन्सिलींग करता तांकां कोणाची कसलो हेल्प जाय जाल्यार दुडवांचो कितें हेल्प जाय आमी एकामेकाक पावता जे भाशेन पयली इग्रोस जी घडलेली अर्ली क्रिश्चियन्स जेन्ना ती मेळटाली तेच पासत मेळटाली एकामेकाक मोग दाखोवपाक एकामेकाक संबंद दवरपाक एकामेकाक देवाचें उतर दिवपाक एकामेकाक आदार दिवपाक आनी देखून आमी वेता दिवपाक ही जावन आसा इग्रोस आमी आयज आमकांच एक प्रश्न विचारुया आमी इगोर्जे कित्याक वेता म्हजें ऑब्लिगेशन करपाक वय की ना कित्याक हांवें मिसाक वचना जाल्यार पाद्रीक कुंसार करचें पडटलें मॉर्टल सीन केला म्हणून हांव मिसाक वचोंक ना म्हणून आयतार दीस हांवें म्हजें आयज मागणें करूंक ना आयज हांवें बायबल वाचूंक ना आयज हांवें म्हजो तेर्स करूंक ना म्हाका पाद्री कडेन वचोंक जाय आनी म्हाका कुंसार करूंक जाय हें सगळें जें आमी चिंता हें जावन आसा कोण नकोरार म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी हा जाल्यार ज्या भाशेन हांव उठ्ठा सकाळीं नाश्तो करता दनपारचें जेवण करता रातचें जेवण करता मदल्यान पेज जेवता तेजे उपरांत चाव बी येता
तेच भाशेन जेन्ना म्हजो संबंध म्हज्या देवाशी हा, म्हज्या जेजूशी हा, पवित्र आत्मा म्हज्याशी हा, म्हाका जाय सगलो उगोत खावपाक आनी पिवपाक. कितें खावपाक आनी पिवपाक? पेज, चाव, कॉफी, आत्मीक जेवण. आत्मीक जेवण. तें उतर आयकोपाक, तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक. आयकोपाक, दुसऱ्यांक दिवपाक. म्हजी गोवायकी दिवपाक. देखून जेन्ना भावार्थी मेळटात, भाव भयण जे भाशेन आमी ह्या वेळार जाग्यार आमी एकठांय जाले हांव, आमी आमच्या घरा आहात, पूण ह्या जाग्यार ह्या टेक्नॉलॉजी वरवीं आमी सगळीं एकठांय जाले हांव. आमकां देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें, आमचे त्रास कितें आहा ते एकामेकाक सांगपाक, दुसऱ्यांक आदार आमी पावपाक, दुसऱ्यांक आमी आदार करपाक पवित्र आत्म्या उदेशी, दुसऱ्यांनी आमच्या देवान आमच्या जिवितांत कितें बरें केलां तें दुसऱ्यांक सांगपाक, आपले ताचें नांव वयर काडपाक, ताका गोवायकी दिवपाक. दुसरीं जी आयकतात म्हणटली, पळय देवान तुज्या जिवितांत अशें केलां, तुज्या जिवितांत अशें करतलो. कशे भाशेन केलां? खंयचें उतर तुवें त्या उतराचेर आल्लोय, खंयचें उतर तूं पाळटालोय, तें उतर म्हाका जाय, तें उतर हांव कोत्तां. म्हाकाय हें जैतिवंत जिवीत जियेल्लें जाय. आमी एकामेकाक दिवपाक इगोर्जेर येता. आतां आमी आमकांच विचारुया, आतां जेन्ना हो वेळ आसा आमी गोवायकी दिवपाक, आमच्या जिवितांत खूब खूब घडटा. कोणाक त्रास जाता, कोणाक आपल्या जिवितांत आपले कुडीक कसली पिडा रोग हा, कोणाक गरज हा दुडवांची, कोणाक हा सर्विसीची, कोणाक हा गरज पुर्तुगेज पासपोर्टाची. कोणाक हा पुर्तुगेज पासपोर्टाची ना, ते फकत खंयच्या लॉयराक जाय ती दुसऱ्या. पूण आमकां कसलीच गरज ना, आमी फकत आमकां कसलीच गरज ना, वय की ना? ना, तशें ना. गरज हा. आमी ह्या संवसारांत जाल्यार आमकां गरज आसतलीच. आनी आमी जेन्ना इग्रोज मात एकामेकाक मेळता, आमी येता, आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें, कितें देवान आमच्या जिवितांत केलां, कशे भाशेन दुसऱ्यांची गोवायका, दुसऱ्यांचे त्रास आयकोन आमी फकत मागणें करून न्हय, तांकां आदार करता. ह्या कारणाक लागून आमी इगोर्जेन येता. तर आयज आमी इगोर्जेन हा जाल्यार आमी कितें करुया? आयज चिंतया, कितें हांव दितलों, कितें हांव दितलों, कसली गोवायकी दितलों, कितें म्हज्या जिवितांत घडटा. आमी बिश्टीन मोनी खंय बसत जाल्यार कांय दिनासतना तुमकां दिसता तुमी इगोर्जेन आसात वा तुमी एका थिएटरान आहात, मुवी थिएटरान. बिश्टी आनी कितें चलता थंयसर आयकोया, आमचे रांदता ते टीव्ही, आमचे उतरां आमी आमचें करया कितें जाय तें, आनी तो थंयसर उलयता तो आमी पळया, चलता. इगोर्जेन आहा आमी आतां? ना. इगोर्जेन हा जाल्यार आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड, आमचें सगळें जें आहा तें सारकें जेजूक दिवन ह्या वेळार आमी इगोर्जेन एकामेकाक आमचो मोग, आमचें सगळें बरेंपण देवान आमच्या जिवितांत केलां तें आमी दिवपाक आमी आतां येयल्या. We have come to offer our life to God. We have come to share our life with one another. ह्या कारणाक लागून आमी इगोर्जेक मेळटा. तर ही सोजमणी घेवन कोण आतां दिवपाक तयार आहा? Over to you, Fatima. Praise God, brother. कोण हा गोवायकी दिवपाक? Pray Jesus. आणि भाव भयणीनो, सदांच आमी जेन्ना म्हणटा की जेन्ना म्हाका उलोवंक जाय, सदांच म्हाका गोवायकी ना. तेन्ना म्हाका गोवायकी ना, कित्याक म्हज्या जिवितांत खूब चलता. हांव अजुनूय झूज कोत्ता, पूण हांव तयार आहा की म्हज्या जिवितांत कितें चलता तें सांगपाक, लोकांक सुजवणी आहा, आदार जाय कितें, आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां दाखोवपाक की हांव झूज कशे भाशेन जोडटा तें झूज कोत्ता देवाचें उतर घेवन. आनी कोण झूज करिना जाल्यार ताका आदार दिवपाक, बाबा हें उतर यूज कर, कसले आनी आदार जाय जाल्यार आमी हात तुज्या सांगाता तुका आदार करपाक. कशे भाशेन हो जो मोग आमी अनुभवला आमच्यान आमच्या भाव भयणांक दिवंक जाता, आमच्या पोन्यांनी, ताच्या उतरांनी, और कशे भाशेन आमच्यान करूंक जाता. त्या कारणाक लागून आमी आतां इग्रोज मातेन वा इगोर्जेन आमी एकठांय जाता.
सगळ्यांक सोजमणी मेवली. Hoy, brother. Praise God. जेजू काड. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Jesus. बाबडेनो आनी एक सांगू सोदता. Hmm. पोन्न्या पोरारान जेजू येवच्या पयलीं जेजू आसलोय तेन्ना ताणें कितें घडटालें? लोक इगर्जेक वेतालो, देव मंदिरान वेतालो. ताणें कित्याक वेतालो तो लोक त्या वेळार देव मंदिरान कित्याक वेतालो? आपलो कायदो पाळपाक, ते कायद्याच पाळटालेच. बोकडे मारपाक, सुकण्यांक मारपाक, हाका मारपाक, कित्याक ते बलिदान करचें पडटालें. ताजे उपरांत उपास करून थंयसर कितें चलता थिएटरान न्ही, जे भशेन थिएटरान आसा तो थंयसर आपलो पाद्री कितें सांगता, थंयसर आपले बसोन आयकोपाक ताका. ताणें सांगले उपरांत आरे जालें रे, आयज ताणें बेगीन केलां म्हण. जालें काबार घरा वचपाचें. साबाताचो दीस आसतालो तो, घरा वचपाचें. हांवें म्हजें जें कायद्या प्रमाणें करूंक जालें, हांव गेलो थंयसर हाजीर जालो, एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, आनी जें करूंक जाय तें केलें. तो पोन्न्या कराराचो लोक तशें करता. पूण आमी नव्या कराराची भुरगीं त्या भाशेन चलना. आमी फकत थिएटरान बिश्टें कितें चलता तेंचर पळोवपाक आमी येना. आमी येता कित्याक आतां देव आमचे भितर जियेता. Thank you, Jesus. आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. Amen. देव आमच्या सांगाता आसा आनी हो मोग जो आमी अणभवला, आमी एकामेकाक दिवपाक इग्रोस मातेक येता, इगर्जेन येता. Hmm. जेजू कारगांव. Jesu karga, brother. Praise God. म्हणटच ही सोजमणी घेवन आतां कोण दिवंक सोदता? बरें, आनी एक सांगता. एक मनीस आसलो, ताका उदकान ताका पिवपाक जायनासलें. म्हणजे स्विमींग करपाक म्हणजे कितें? पेंवप. ताका जायनासलें. म्हणटच कितें घडलें? तो एक दीस थंयसर एका जें थंयसर एक नदी आसली, थंयसर कितें काम करताना तो पडलो आनी आतां तो मरपाच्या तोरीर पावलो. तो आतां बुबू मारता. एकलो मनीस आयलो थंयसर, ताका म्हणूंक लागलो, बाबा तुजो हात दी म्हाका, तुजो हात दी म्हाका. तो हात दिवपाक तयार ना. तो हात दिवपाक तयार ना. तो म्हणटा हात दी, हांव तुका वयर काडटा. तो हात दिवपाक तयार नासलो. इतलें ताणें म्हणलें, तो थंयसर पडटा, बोव मारता, पूण हात दिवपाक तयार ना. शेकीन ताणें त्या मनशान सोजमलें. ताका म्हाका दिसता ताका पवित्र आत्मो आसलो. ताणें ताका हात मागूंक ना. ताणें ताजो हात दिलो. घे म्हजो हात म्हणूंक लागलो. जेन्ना ताणें ताजो हात दिलो, ताणें हात धरलो. तो हातूय दिवपाक तयार नासलो, पूण तो हात घेवपाक तयार आसलो. म्हणजे तो दिवपाक नासलो तयार, तो फकत घेवपाक तयार आसलो. आयकतात तुमी हांव कितें म्हणटा तें? ताका दिवपाक नाका आसलें, ताका फकत घेवपाक आसलें. ताची सोय आसली फकत घेवपाची. त्या मनशाक ताणें हात दिलो, ताणें हात धरलो आनी ताका वयर काडलो. तेच भाशेन आमी खरेपणीन भावार्थी जाल्यार आमी येता हात दिवपाक और आमी हात घेवपाक येता. Yes, God. दिवंक गरजेचें. दोन्ही घेवपाकूय आनी दिवपाकूय. बरें, आयज आमी फकत दिवपाक येवया. आमी हात दिवया आमचो आयज. कित्याक खरेपणी जो कोण जावन आसा भावार्थी, तो आपलो हातूच दिता. कित्याक ताणें देवाचो मोग अणभवला. जो मोग अणभवला तोच दिवपाक तयार आसा. देखून इगर्जेक आमी येता. Praise God. आयज कोण दिवपाक तयार आहा? Who is come to give today? कितली ल्हान गोवायकी आसूं, कितले ल्हान वस्त जावन आमी ताका मोहिमा दिवपाक आयज आमी दिवया. आमी इगर्जेन आसा. Brother, can I share on this?
हांव शेअर करचें मुगे टेस्टमनी. वय झिनिया प्रेज गॉड हो झिनिया जेसू कारगा जेजू आर्गां ब्रदर तुवें मुगे like you'll know the truth and truth will set you free. Thank you Jesus. Thank you आणि जेजू आर्गां मुगे everyone. Praise God everyone. हांव मिसा ब्रदर आतां सांगता ते भाशेन मिसा कित्या वयताय. सो मिसा पयलीं हांव मिसा वयतालें लायक परफॉर्मन्स कायदो मुगे कायदो. देन स्लोली जशें हांव वर्ड आयलें जेजूगे उतर आयलें सप्टेंबरा सुद्दां न्ही ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर कांय मुगे कानांतलें वयतालें बट काळजां रिंगना आसलोलें. भावात आयकोन येता न्ही 2 पाटी सो कानांतलें वयतालें बट काळजां केन्ना रिंगना आसलोलें. जेजू आर्गां. सो म्हळ्यार हांव मुगे पेन आनी बूक घेवन बरयत रावतालें कितें वयता खबर ना बट मुगे क्लेन्जिंग जातालें सारकें. म्हाका कितें म्हणटाय म्हाका उतर म्हाका नितळ कोत्तालें वय भितर आनी मुगे सारकी करेक्शन टायम चलतालो. आनी जेन्ना हांव एक बायल म्हळ्यार कितें खबर नासलो म्हाका. हांव मिसा वयतालें हांव म्हणटालें हांव सारकें रायचस. हांव सगळे कायदो मुगे कायदो पाठां हो कायदो कोता सगळे कोता. बट हांव लायक ब्रदर सदां सांगता ब्रदर विन्संटागे टेस्टमनी आयकलो रिसेंटली. तो इगोर्जी सगळे टायमा इगोर्जी आसतालो एन मागीर बट लायक द फेरजी आसताय तेज भाशेन हांव म्हणटालें मुगे एशें कोन्न लायक तेगे करेक्शन करपा जाय. बट जेन्ना उतरां येयलें मुगे इतू सारकी नवसोडणी जाली जेजू आर्गां की लायक जेन्ना हांवें मुगे जेजू एनकावंटर केलो जेजूगे लायक हुर्साचे कळ्ळें जेजून कित केलें तें दोना लायक मुगे न्यू बॉर्न अगेन म्हणटाय ते ब्रदर बॉर्न अगेन नवो जल्म जालो. आनी मागीर स्लोली मुगे आख्खी करेक्शन हुंय पातोक कोरपा लायक तुका पातोक तूं जाणा पातोक म्हळ्यार तुज्यान तूं आत इंटेन्शनली ओ अनइंटेन्शनली सुद्दां तुज्यान तें तूं येना सुद्दां कोणाको गॉसिप ना. पयलीं हांव फेसबुकाचेर आसतालें आख्खो फेसबूक म्हाका आतां केदो उगवलो तो खबर ना. मुगे आतां फेसबुका एपूय गेली सगळे कट जाले सगळे कट. टीव्ही केदो चोयलो ती खबर ना. इतू म्हाका आतां लायक हांव भुरग्यान दोन उतरां भुरग्यां सुद्दां घेवन धांवता उतर घेवपाक. केन्ना भुरगीं घराक वसताय म्हणटा पळयतात न्हू तेंगे कॅर घे तूं चोय हांव वयता 2 वरान येतोलें वयता. मागीर बरयत आसतलें कित जात तें खबर ना. म्हळ्यार मुगे सारकी मुगे जेजून मुगे आख्खे मुगे सारकी क्लीन केलें भितरल्यान सारकें. सगळें आहाय तें अनफॉरगिवनेस आनी म्हाका खबर नासलोली अनफॉरगिवनेस केन्ना की हांव म्हाका बक्षिना म्हूण लायक ती आसोता केन्ना तुमी जेन्ना म्हाका दिसता जेजू हांवें कितें एशें कोन्न केलें आनी हांव तें गिल्ट घेवन आसतालें मुजेरूच जेजू हांव आनी कन्फेशना वयतालें. कन्फेशन म्हाका आजी ब्रदर म्हणटालो आजी केन्ना काल की आमी कन्फेशना वयताय म्हळ्यार तूं 100 पाट सुद्दां कन्फेशना वच एक विका तुगे रिपेंटन्स जायना जाल्यार तुगे तोकले रिन्यूअल ऑफ मायंड जायना जाल्यार कसलो फायदो ना. तूं कन्फेशन आफ्टर कन्फेशन कोत्तोलें म्हळ्यार तुगे तोकले तूं सारकें रिन्यू जायना जाल्यार तूं कितलें कन्फेशन कोर तूं तें पातो करीत रावतलें. सो जेन्ना उतर दीस वर्ड आनी हांव परफॉर्मन्स कोत्तालें गिमगान रोजार कोर 8 days कोर हें कोर तें कोर बट हांव म्हणटालें मुगे हेचेर परफॉर्मन्साचेर जेजू आयकतलो बट आयकूंकू ना.
जेन्ना वडा येयले सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हांवें सिस्टर मेलिनी मेळ्ळें रिट्रीटाक गेलो त्या दोना सिस्टर मेलिनी म्हाका एक स्क्रिप्चर दिलो आयझाया 45:2-3 आनी तेदो मुगे घोव बोर्न आसलोलो पोलंडा आनी हांवें मुगे घोवा मेळूंक ना जायते वर्स जालें आनी चोवूंक ना 8 म्हयने जाले उलोवंक ना केंसां कितें कांय खबर ना सो हांव गेलें पोलंडा येयलें जाल्यार मुगे घोव सारको मरपाचो आहा आनी एक सांगोता मारियो सॉरी सो जेन्ना हांव पोलंडा येयलें एशनी पयलें हांव डिसेंबरा हिंगा होली स्पिरिटान एक फेस्त जाता 8 तारखेनी लेडी ऑफ कॉन्सेप्शन ते नविना चलताली आनी फर्स्ट नविना सेकंड नविना हांव गेलोलें वयतालें आनी थिंग न्ही एक ब्युटिफूल ते दीस हांवें मुगे भुरग्यां मुगे पयशे आहलोले ते हांवें इगोर्जीन घाले आनी मुगे भुरग्यां हांवें स्नॅक केले ते दीस स्नॅक्स केले आनी हांवें वॉलेट व्हरूंक ना उमके आहलो ते हांवें गेली एकू प्लेट लायक गेली आनी हांव टर्न जालें मुटरी एक यंग 35 वर्सां आसतलो मुको एसो एक्शन कोरलें आनी मुटपा लागलो जेवण दी आपणा हांवें म्हणलें मुगे भुरग्यान सांगलें मामा काल वयलो तें बरें लागलें आजी हाड आनी इट वॉज पेनफूल टू गिव हिम बट आय सेड लॉर्ड कांय न्ही जो हांवें म्हणलें गे काल ये म्हणलें आनी हायल तेन्ना दिल तेका आनी हांव येयलें आसती म्हणलें आनी येयलें ते दीस सेम डे मुगे घोवा जेवण मेळ्ळें आफ्टर 3 months सेम डे आनी ऑल ग्लोरी टू गॉड इताक दाखलो न्ही एक टेस्टिमनी कितें दिता की दियाय मीन्स when we give when that sacrifice it's painful but you don't know I don't know brother correct me is it like हांवें दिन चोयलां की कितको हांव गोंय केलें तें हिंग जालें मुगे तें आनी मारियो एक फॅमिली आहा ती गेलीं चोवपा मुगे भावान कोणान धाडलोलो भाव आयर्लंड आहा भावान कोणान पुलिसान कोणा धाडलोलो सो ते दीस कळ्ळें की 3 म्हयने जाले मुगे घोव जेन आसतना लायक ऑन द वर्ज मरपाचो आहलोलो आनी ही फॅमिली वोसोन तेका जेवण चोयल जाल्यार तो सारको उठो जायना सारको पोटा तेदोन जेवण दिलें ते दिसूच जेजू आर्का Thank you, Jesus. सो मागीर हांव गेलें तो स्क्रिप्चर सिस्टर मेलिनीन म्हाका स्क्रिप्चर दिलो आयझाया 45:2-3 ती म्हणपा लागली जेन्ना तूं वच आनी तेन्ना म्हाका स्पेशली धाडलो आपुणूच म्हणटा आनी सो मागीर sorry so Isaiah 45:2-3 the Lord will go before you and level down the mountains and break the gates of bronze and cut to the bars of irons and give you the hidden treasure of darkness आणि इंगेल मुटरी पोलंडा जायती व्हडले बॅटल ते लायक चोयल जाल्यार मुगे घोव सारको स्टेट नासलोलो तकलेन सो मुगे भावानी हांव येयली पोलंडा आनी ते दीस नो पोटा सारको आनी मुगे चेस्टाक कोफ आनी कोल्ड भोलो आहा सारको आनी हांव गेलें भावानी मुगे बातेन पुलिसां पयलीं भायर घालें आमकां आनी मागीर आमी रस्त्याचेर वयताय मागीर वयताय स्नो आहा सारकें दाखयता एश कोन बट यू नो देवा आडका एक वयता लोक बट पोतून एक फोर्स तेन पोतून हाडटा आमकां हेल्प करपाक आमकां पोलीश कोना बट इवन देन जेजून आपणागे दाखयलें की वॉट स्क्रिप्चर्स आम कन्फेस कोत्ताय आनी तो घेवन गेलो आनी तो दॅट स्क्रिप्चर आनी तेन्ना हांव सारकें न्यू वर्ड आनी मुगे हांवूय पयलीं डिप्रेशना आहलोलें तेन्ना हांव भायर सरलें जुलाया तेदोना जुलय स्लोली मुगे हें जालें सो आनी कांयच ड्यूट्रोनॉमी 31:8 तो एक स्क्रिप्चर मुगे हांव मुडीत कन्फेस कोरीत आहलोलें जेजू Lord will go before I'm with you. I will never fail you, never forsake you. So do not be afraid or do not be dismayed. So again now, like हांव engele मुटरी मागीर
मुगे आनी मारून आमकां एक हें जालें उबर कॅब हें केलें आनी आमकां म्हणलें गाडी हिंगा आमगे थिंगा याय आनी तेन्ना आमकां घाली आनी आपणें घर जेवण हान सगळें देवान लायक यू नो सगळें कोण दवरला सारकें रेडी तेदोना आनी मागीर मुगे भाव आनी हांव आनी ते टायमा एक ब्युटिफूल आनी टेस्टमनी म्हणटा ती आनी हांव ते लायक शी इज अ बोल्ड सारकें सो तेका देवान ते टायमा काडलें थिंगसोन आनी तेगे कोण मेलो ते गेले नाजाल्यार सगळे न्ही मुठाले चल्लोले आनी केलें आनी मागीर दुसरे कोरे वयले आनी ते विका आनी कोण मेलो सो हिंग जेजू आपणागे लायक सेट मुगे भावानी आमी गेली फादर अप्रोच केलो थिंगा मुगे घोवागे बोगलेरो हें आहा इगोजा फादरा धाडलो फादरान आके गेलो फादर तेका उतर दिलें पयलें आनी सॅटर्डे मागीर आम गेली तेच्या पयलीं आमी लॉयरान म्हळें 3 लाख घेतलो तेका हॉस्पिटलान घालपा हांव म्हणलें आमको तितू पयशे नाय जेजू हांवें म्हणलें आनी हांव कितें कोता न्ही हांव रोखडें पळयतात उलो मारपा लागलो पळयतात म्हण सांगतालें पळयतात म्हण आतां हें कोता कितें कोचें तूं गायड कोर पळयतात हें मागीर हांवें पळयतात म्हण सांगलें 3 लाख मागोता मागीर तेणे म्हाका लॉयरान फोन केलो म्हणपा लागलो एक ट्राय कोरया आमी या आनी फायर फायटरां पुलिसान सगळे आपया आनी मागीर चोया ते घालपाक हांवें म्हणलें ओके मागीर आम 50,000 60,000 घेतले हांव म्हणलें ओके हांव जाणा ही बे मुगे पळयतात मेनू केली आनी आमी जेजू आर्गां सगळें जालें आनी हांव गेलें मुगे भावानी आमी गेलीं लॉयर येयली मागीर फायर फायटर लॉयराकूय एशें कोन्न म्हणपा ना हांव आपोण सारकें आहा मागीर फायर फायटर येयले पुलीस येयली आनी मागीर एम्बुलन्स येयली आनी घेवन गेली आनी मागीर गाते टायमार सुद्दां डॉक्टरान सांगता लायक आपूण सारको हांव कन्विन्स केलें आपूण कांय ना आपणा बेश्टे हें कोरपा स्वता पयला आतां तेका सो आमले पळयतात मी आतां कितें कोचें विसोतात सारकें मागीर हांव तो स्क्रिप्चर मोडिता जेजू तुवें सांगलां तूं म्हजे वयर गेला सगळें लेवल केला आनी तितून आमी तोय गेलो आनी म्हळें आनी कन्फेस करीता पळयतात म्हणलें मारियो भायर बसलो आहा आतां तेगे बायल काय ना मारियो भायर बसलो आहा तेका पळय फूल तो डॉक्टर HOD सांगता तूं कितको खबर आहा तूं कांय नाहलोलें हिंग कोण पोलीस कोण पोलेंडा तूं कोणून ते कोरकोता म्हणलें हांव तो सांगता आपल्या फ्रेंडा आपय कोणाकूय आपोवपा जायना आतां म्हणलें पळयतात म्हणलें मारियो भायर बसलो आहा पळय हांव गेलें आयसलें डॉक्टर मातशें राव थिंग लँडलॉर्ड तो बसलो आहा भायर आनी तेका आपयलें आनी तेदो ना मारून सगळें सांगलें जेयना तो उपास आनी हितू ते आनी लायक मागीर तेका एडमीट केलो आनी मागीर आमी जानेवारी आमी पोतून घार येयलीं आनी 3 वर्सां मेळूं नाय 8 म्हणून लायक चोवनाय बट जेजून हाडलो उतरां लायक एक रिट्रीट केलें आनी मागीर पोतून येयलो हिंगा पोतून येयलो आतां हांव पोतून हिंग येयलो हा देवा जेजू आर्गां की आतां हे पाटी एशनी पयलें तोच स्क्रिप्चर जेजून पोतून दिल म्हाका एशनी पयलो 2-3 विका पयलीं म्हाका 1 विका पयलो एक सिस्टरीन म्हणपा लागली आयजाया 45 आनी तेगे तोंडांतलो येयलो आनी जेजू आर्गां हांव एशनी पयलें तेका हॉस्पिटलान बी घायला आनी एवरीथींग इज ऑन बट मुगे हे पाट फोकस हांव केन्ना ब्रदर सांगोते भाशेन हांव सोदां मिसा वयता हिंगा आनी मिसा गेले जाल्यार सुद्दां हांव म्हणा की केन्ना उतर दिता दोना हांव कोणा लेट पावता ओके ते मुगे फोकस आतां फकत हिंगा पोलंडा तूं आख्खो लॉ मेंटेलिटी आहा लायक आम आसतोली एक टायमा हांव आसलोलें लोकां म्हणा हांव आसलो थिंगा हांव मुगे हेजेर परफॉर्म कोता आनी कितें सांगपा गेलें न्ही आम जाणाय आम आहाय आनी आमकां कांय उलोवपा वचना आनी पळयतात म्हूण गायड धाडटे भाशेन हांव कोता आनी आपूण पळयतात म्हूण 2 लास्ट वीक जालो तेदो हांव बसून आसलोलें 2 जाण चेडवां आहलीं कनेक्ट आहलीं आनी मागीर थिंगा बसोनूच ब्रदर सांगोते भाशेन म्हाका दिसतालें पयलें मिसा वचो जाय रुमके टायमा पावपा जाय टायमा पावना जाल्यार वचनाका दुसरे मिसा वच लायक परफॉर्म कोर परफॉर्म आतां तेशें कोन्ना लायक हांवें म्हणलें जेजू बट स्टील हांव म्हणा की हांव सारकें हें जालें बट टुडे ब्रदर जेजू आर्गां ब्रदरागे टिचींग आयकोन ते सगळे ते मोळें ते आहलो ते कितें म्हणटाय ते ब्रदर ट्रूथ
Yes, strongholds and जेजू आर्गा एक टिचिंगाचेर आम लायक हें जाता आनी मागीर न्ही स्लोली what you call slowly हांव हिंगा बसून आहलो तेदूस एक दीस जेजून हांव हिंगा इगोची येता नोट कोता येयली म्हणटा जायत्यो मिलाक जाले की जेजू आपोवन उठून वता लायक पळयतात म्हणून सांगता एका उलय एक मोग ती एकली बायल आहलोली तेदूस वयताली तेगे बॅग हेल्प केले आनी ती तेदूस तेगे कोण मेलोलो घरा सो तेन म्हाका हेंग मान म्हणलें की आपोवन जेजू सांगताले गॉड हेल्प मी टुडे आनी आय एम लायक जीजस लव्स यू आनी म्हाका एकू अंडरस्टँड जाला की जेन्ना हांवें म्हणलें जेजू हांव आहा मुगे बॉडी वीक बट तूं काम करता हांवें चोयलां जेजू कितको मुगे बॉडी आपोवन दुसऱ्या पावान मोग दुसऱ्या सेवा कोता आनी हंबल एक शिकयला हंबल जा तितून सकल पड हांव पयलीं हंबल नाहलोलें सारकें नाहलोलें हांव भायर आसतालें पयलें सो हांव म्हाका प्रायड आहलोली ती काडली मुगेली एवरीथींग दीस वर्ड जेजून मुगे हितू उतरां आनी म्हाका हितू म्हाका क्लेन्स केलें हांव एशें कोन्न नाहलोलें पयलें हांव सारकें मुगे घोवाको सारकें ते कितें तेगे आयकनाहलोलें तो एशें कोन्न ट्रीट कोता तो कांय न्ही हांव सांगता लायक यू नो मुगे भाव आनी भयणीन तुमी सगळीं वॉट आय हॅव गॉन थ्रू आय डोंट वॉन्ट एनीवन टू गो थ्रू एक बायल म्हणलो एक हेल्पर इन जेनिसिसां बरयलो आहा एक बायल एक हेल्पर आनी आम हेल्पर रावपा जाय ना म्हूण आम डॉमिनियन दिलना जेजून देवान सांगलां डॉमिनियन सगळ्याचे कोराय बट अगेन जेनिसिसां आपण तुमकां डॉमिनियन दिला एवरीथींग एनिमल्स सगळ्याचेर म्हळ्यार मनशाचेर डॉमिनियन दिलना जावं आमगे घरकार जावं आमगे भुरग्यांचेर जेजू आर्गां कितेंय कोडोन जायना जेजू कारगा केन्ना करूं ना म्हाका बाय या जिनिया ब्रदर तुजी कोवायकी आयकॉन जो कोण आयकोता एक तर आमकां सजमणी मेळोली ही एकदम इम्पॉर्टंट की ज्या दिसा हांव खालतो जाता हांव खालती जाता आनी ज्या दिसा हांव म्हणटा जेजू हें म्हजें जिवीत न्हय हें तुजें जिवीत हेचे पयलीं हांव म्हजें जिवीत चलयतालें होय इगोर्जेक वचपाचें मागणें करपाचें देव हा पूण देव फकत नांवान हा खरेपणी कोण चलयता जिवीत म्हजें हांव चलयतां आनी हांव फकत धर्म करतां होय बायबल स्टडीक वेता इगोर्जेक सदां वेता कोमयांक घेता कुमसार कोत्ता फेस्तांक वेता नवेनां कोत्ता पूण चलयता म्हजें जिवीत कोण चलयता तेजें उतर पवित्र आत्मो फकत तें बिश्टें पवित्र आत्मो देवाचें उतर आयकोपाक तें फकत जेन्ना इगोर्जेन येवपाक रितीराग येवपाक या उतर दीस येवपाक तें एक फकत आयकोता कोत्ता हांव तें उतर पूण ह्या आमच्या बाय जिन्याची कोवायकी आयकोन अशें आमकां सजमणी मेळटा की जें ताच्या जिवितान घडलें कसली वायट परिस्थिती येयली तें आतां खालतें जालें ताका आतां सजमणी मेळ्ळी की आतां घरकार आनी जेन्ना ताजो काजर समोना घरकार जावन आसा देवान विचून काडला म्हणून तें आतां हेल्पमेट जालां ताका सजमणी मेळला आय हॅव टू बी अ हेल्पमेट टू माय हजबंड आतां घरकाराचें केन्ना आयकोपाचें न्हय कितले फावटी आमी म्हणटा न्ही पळय हांव देवाचें उतर घरकार कितें करता तें करून तो देवाच्या उतरान ना आजून ताजो घरकार तुजो पूण हें आमी खालती जावपाक आमच्यान जाता आमी म्हणटले ताजे वोन हांव चड जाणो घरकारान म्हणूंक जाता बायलेक हांव तुजे वोन चड जाणो तूं ओगी राव कित्याक हांव देवाचें उतर चड जाणो आमी खालती हांव गाय आमी मोगान चलता गाय हेच खालतेपण जेन्ना आमकां पडोन येता जे भाशेन आमचे बायलांनी सांगलें तेन्नाच की आतां जेजून आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या जिवितान आपलें काम करूंक जाता होय की ना पळय आतां समजा म्हजो ग्लास आहा म्हजे कडेन ग्लास आहा बोल्लोलो ग्लास आहा उदकाचो म्हज्यान आनी उदक घालूंक जाता ताजेन त्या ग्लासान ना कित्याक तो ग्लास बोल्लोलो आहा होय की ना
हय ब्रदर. समजा मुजे कडेन एक रितो हांवें तो पियेलो आनी हम्म. हो ग्लास रितो आहा, आतां म्हज्यान हातूंत उदक घालूंक जाता? हय. होय वय तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना हांव देवा कडेन रितो जावन येता म्हणटा सायबा म्हजें चलचें ना आतां, हांव रितो येयलां, एम्प्टी येयलां, तूं आतां भर, म्हाका भर तुज्या मोगान, म्हाका भर तुज्या जाणवेन, तुज्या शक्तीन भर, तुज्या उतरान भर. आतां देवान तुज्या भितर काम करूंक Amen. 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 जाय. Amen. Amen. Praise God. बाय जीन जी खोबायकी दिली आमकां तेजे वरवीं आमकां अशें सजमणी येता की तें आतां खालतें जालां, आपलें जिवीत चलयना, पूण आतां देवाच्या उतरान पवित्र आत्मे उदेशी तें खालतें जावन आतां Praise God. देवाचें उतर पाळटात. जें देव सांगता, पवित्र आत्मा सांगता तें सांगता, आनी आतां ताच्या जिवितांत इतलो बदलाव जाला, इतले भाशेन देव ताका वापरता दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, आनी जे भाशेन ताणें आयज आमच्या बाय जिन्यान आमकां आपली गोवायकी दिली. देव बरें करून तुका बाय जिन्या. जेजू कारणा. Praise Praise God. God. brother. Praise God. आनी कोण आहा? आनी कोण आहा आपलें जिवीत कोणाक गोवायकी दिवपाक, कितें सांगपाक, आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें? म्हणून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरीपणी नव्या करारान चलता. आमी ह्या 2-3 सुमारान आमी कितें शिकल्या? पोन्नो करार आनी नव्या करार. नव्या करारान सदांकाल घडटा, एक तोडी कितें तरी घडटा आमच्या जिवितांत, वय की ना? हय ब्रदर. म्हणटच कितें आहा आमकां सांगपाक, कितें दिवपाक आयज? कोण आहा कितें गोवायकी दिवपाक आयज? कोण ना गोवायकी दिवपाक आयज? कांय सांगपाक ना, कित्याक आयज उतराची कितें सजमणी वेला आमी उतर शिकता. पवित्र आत्म्यान आमकां कितें सांगलां, पवित्र आत्म्यान आमकां कितें जाणवाय दिल्या, पवित्र आत्म्यान आमकां कितें नवें शिकयलां, जें नवें शिकयलां आमी दुसऱ्याक सांगपाक तयार. जे भशेन आमी जेन्ना बरें रांदता आमी आनी कोणाक आमी आपयता घरांत, तो म्हणटा रुचीक केलां, केक एकदम बरी आसली, तुजें चिकन एकदम बरें, म्हाका मातशी रेसिपी दिताय? आनी आमी रेसिपी दिता, अशें कर तशें कर, आनी तेन्ना ती रेसिपी घेवन घरा वचून आमी तें करता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत कितें आमी शिकल्या, कितें आमकां पवित्र आत्म्यान सांगलां, आमी आमच्या दुसऱ्यांक ती रेसिपी दिवंक जाता काय आयज? कोण आहा? कोणाची रेसिपी आहा आयज? Yes, कोण आहा? brother. बाय जनीना, गो अहेड. जेजू कारगांव. 2020 जेन्ना लॉकडावन आसलो तेन्ना आमी अशें करून जेयल्या उपरांत आमी अशें करून वॉका वयतालीं, म्हाजो स्टाफ कलीग आनी हांव. आनी तेजे पयलीं आमकां एक स्टुडंट आसतालें फिजिक्स डिपार्टमेंटांतलें. तें आमचें जेवचें न्ही पयलें, तें जेवन तें वॉक करूं येतालें. सो तें वॉक करता आसतना हांव कितें करी, हांव अशें करून ब्रदर जॉन्सनाचें, सिस्टर जोसलिनाचें वर्ड घालतालें आनी हांव तें आयकोत रावतालें आनी आमी त्यो पासय मारतालीं. सो हे स्टुडंट आयकोतालें पासय मारता आसतना. जायते फावटी ते लेफ्टान गेले जाल्यार हांव रायटान वयतालें आनी तेका तें आयको येतालें देवाचें उतर. एक दीस तें जायते तेंपान अशें करून म्हाका विचारूंक लागलें, वॉट आर यू हियरींग ऑन दॅट मोबायल, लायक द वे यू आर लिसनींग? हांवें सांगलें, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड म्हूण सांगलें. Yeah, I like it, the way you are hearing it. And मागीर जालें तें खबर काबार. काल तें म्हाका मेवलें. जेवली उपरांतूच दुसरी सायडीन तें वयतालें. मॅम म्हणूंक लागलें म्हाका, आय हॅव सबमिटेड माय PhD thesis म्हणूंक लागलें. ओके, गुड म्हणलें, व्हेरी नायस. देन हांव सून विदीन दीस इयर म्हणलें, तुगेली PhD तुगे जातली. वय म्हणलें, वय. The Lord started to speak to her. Then the first word I dealing तेका Proverbs 18:21. आतां तूं कितें उलय? ओय तशें म्हणूंक लागलें, ओय तशें. देवाचें उतर म्हणलें तें सांगता आनी तुवें क्लेम ते भाशेन करपा जाय. आनी तेका देवाचें उतर उक्ती जाली त्या वखदार. तें उतर उक्ती जायनाका
तेका इतलें तें देवाचें उतर आयकोंक लागलें सारकें काळजांतल्यान. हांवें सांगलें नाव whatever you have studied, your PhD is aside, but now what you are hearing is the wisdom of God you are hearing. You are receiving a new life through the word of God. And the Holy Spirit started talking to her. तेकोडेन उलयता तेकोडेन देवाचे उतराचे तेका इतलो मोग लागलो. आपले जिवीत कशें म्हणलें तुजें जिवीत देवान जें तुका भासायलां तें तुका मेळटलें तुजें उतराचेर बदलणे वरवीं. हिंदू तें भुरगें क्रिस्तांव न्ही, बट सी 2020 तेन्ना तें पळय उतर तेणें आयकलोलें देवान तें पळय तेका कशें तें म्हणपाक आनी तें म्हाका परत मेळपाक तें म्हाका सांगपाक आनी देवान तेका उक्ती केलें आपलें उतर तेका मेळोवन घेवपाक. तें देवाचें एक हें आहलोलें त्या भुरग्याक. आनी त्या भुरग्याक सांगल्या उपरांत हांवें तेजें प्रेयर केलें आनी तेणें प्रेयर केल्या उपरांत मॅम म्हणूंक लागलें आपणा आतां सगळेंच दुसरेंच दिसली म्हणूंक लागलें. आनी दॅट इज देवाचो मोग म्हणलें तो. देवाचो मोग फकत 7 उतरांतल्यान तें तुका मेळटा देवाच्या उतरांतल्यान. जेसू कारगा वय म्हणूंक लागलें वय म्हणूंक लागलें आमलें वय आतां तुजी उतराची बदलणी कर आनी तुका कितें जाय तें देवाचेर विस्वास दवरून तें तूं विजन करून देवाची ओळख घेवन तुका तें मेळटलें. मागीर हांवें तेजो फोन नंबर घेयलो, घरा येयलें आनी तेका सोवर एंड सीड वर्ड ऑफ गॉड तेका हांवें धाडलें. जेन्ना तें धाडलें थोडे 2 व्हिडिओ धाडले. हे म्हणली तूं व्हिडिओ आयक आनी एक आयकोत राव. तें गेले उपरांत तेणें म्हाका सांगलें म्हाका मॅसेज केली तेणें वॉट्सॅपाचेर. आपणा म्हणूंक लागलें इतलें दुसरेच भाशेचें दिसलें. केन्ना आपणा जिवितान आपणाक कळों ना इतलें. नाव शी हॅड डन द PhD, but when she got the word of God, how the Holy Spirit spoke to her, तेज्या जिवितान तेका एक सामकें एक शांतीचें मन अशी येयली तेका. आनी तेका हांवें ते आतां व्हिडिओ धाडले ते फकत तूं म्हणलें आयक ह्या दिसांनी आयकोत राव. 2020 तें म्हाका मेवलोलें. आतां 23 तें म्हाका मेवता आनी तें उतर तेणें घेयलें आनी म्हाका सांगो लागलें आनी पवित्र आत्मो ते कडेन उलयलो. जेजू कारगा. जेजू कारगा. तुवें आतां जी गोवायकी दिली ते म्हाका तुमचें मन आयलें. मानीचें झाड बॅम्बू जेन्ना कोण बीं घालता कांयच येना वयर. मळ्ळें जाता कांयच येना वयर. कित्याक तिची हें रूट्स जे आहात तीं सगळीं सकलां येतात, घोट जातात. एक दीस झूप करून वयर येता आनी तें मानीचें झाड व्हडलें जाता. आमेन. तेच भाशेन 3 वर्सां पयलीं तुवें तें उतर त्या चलयेच्या जिवितान तुवें दिलें ताका. ताचे भितर घालें तें उतर आतां किल्लोलें ताचें फळ जालें. इतलें व्हडलें जालें तें आतां 3 वर्सांनी तुका मेळटा आनी सांगता. तुवें म्हाका सांगलेलें तें उतर तुवें म्हाका दिलें तें आतां तुका मेळोंक ना इतलो टायम. तें उतर हांव सजमणी घेवन पाळून आतां म्हजी PhD हांव काबार करपाक आहा. आनी बाय जॉनिना इतलेंच न्ही ताका फकत तुवें उतर ताची PhD करपाक दिवंक ना पूण तुवें तें उतर दिलां ताका जेजू मेळपाक. आनीक दी जेजू ताका दी आनीक उतर दी. जेजू ताचे भितर आसतकूच तें ताज्या जिवितान कितें घडलां तें आतां दुसऱ्यांक सांगतलें. पळय जेजू म्हज्या जिवितान कितें केलां तें उतर कशे भाशेन म्हाका म्हज्या जिवितान बदललां. ही ताजी गोवायकी जातली आनी ही गोवायकी ताका दिवपाक केन्नाय तुज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. आयज केन्ना बुधवार दीस ताका येवन सांगूंक जाता तूं सांग तुजी गोवायकी कशे भाशेन कितें घडलें तुज्या जिवितान, कशे भाशेन हें उतर तुज्या जिवितान बरें जालें. आनी ही गोवायकी जेन्ना तें दिता आतां कितलो लोक जो आयकता म्हणटा चली हिंदू बाय पळय काय बरे भाशेन देवाचें उतर ताका सजमणी घेवन ताका हें नवें जिवीत मेळोन कशे भाशेन ताचें जिवीत बदललां, कशे भाशेन ताका बरेंपण मेळलां देवाचें आपल्या जिवितान.
Amen. Jesu Praise Kargam. God. जेसू Praise God. कारगम. Jesu Kargam. Jesu Kargam. देव बरें करूं बाय जोनिता. Very good. Praise God. Thank you, Praise Holy God. Spirit. Praise God. Praise God. आणि कोण हा? आता मागे हा? जेजू ब्रदर कारगम. जेजू कारगा. आणि कोण हा टेस्टिमनी दिवपा? प्रेज जीसस. म्हणटच आमची रिकॅप हाय. ओय ब्रदर हांवें बरें केला. आमी रिकॅप करूया म्हणटच आता 8:15 जाली म्हणटच आनी रिकॅप जाता मागीर थोडो वेळ मेळटलो शिकवण दिवपाक. ओके? ओके ब्रदर. प्रेज गॉड. ऑलराइट. जेजू ओके कारगम. जेजू कारगा. गेल्या त्या बुधवाराचो विशय आसलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान देवाचो आनी पेल्याचो शिमे नासलेलो मोग करूंक जाता. शिकोवन दिवपी भाव विन्संट. पोरण्या करारांत देवान आमकां फकत आपले उतर दिल्ले, पूण नव्या करारांत ताणें आमकां आपले उतर आनी पवित्र आत्मो दिला. ज्या मनशा कडेन फकत उतर आसा आनी पवित्र आत्मो ना जाल्यार तो मनीस फकत धर्म करता. उदाहरण, शिशे बुधवारा दिसा वो निमाण्या शुक्रारा दिसा आमी उपास करता, पूण आमी रावता केन्ना मागण्याची रीत सोंपतली आनी आमी बरें बरें खातल्या. देवाचो मोग ना जावन आमी फकत कायदो वो धर्म करता. नव्या करारांत देवान आपलो शिमे नासलेलो मोग आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्या वरवीं ओतला आनी जे जेजूक आपलो सोमी, दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेतला तांणी हो मोग पवित्र आत्म्या वरवीं अणभवला. देखून आतां आमच्यान देवाक मानता तसलो उपास करूंक पावता. आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवा तांय सोंबोवन दवरूंक जाय. देव बापान सगल्या भावार्थ्यांक एक सारको पवित्र आत्मो दिला. जो पवित्र आत्मो जेजू तांय आसलो तोच आमचे तांय आसा. पवित्र आत्मो आमचे कुडीन भितर जियेता. तो आमकां केन्नाच सोडचो ना. कूड आमकां सोडटली तरी पूण ह्या कुडीचो आमी जायतो परामोस करता. गरज आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक. उदाहरण, आमी नवी रचना जाल्या पूण पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें आमी करिना, पूण फकत म्हाका जाय तेंच करता जाल्यार हांव जैतिवंत जिवीत न्हय पूण भिकाऱ्याचें जिवीत जियेता. पवित्र आत्मो फकत देवाचें उतर सांगता, कित्याक पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर एक. जुआंव 6:63. पवित्र आत्मो फकत इगोर्जींत वो रितीरांक वो झूम क्लासीक आसना वो शिकयना. तो 24 वरां आमच्या सांगाताक आसा आनी उलयत आसा. आमी ताका कान दिता काय? फुडें भाव विन्संटान आमकां मातेवाचो 16 वोड 13 ते 19 हाची वय शिकोवन दिली. जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी पेद्रू जबाब दिता, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत. पेद्रूक हें सोत ही सजमणी नासली, कित्याक त्या वेळार ताचे भितर पवित्र आत्मो नासलो. जेजू आजून कुर्सार वचूंक ना, पूण देव ताका हें उगडापें करता आनी तो उलयता. जेजूच्या बावतिस्मा दिसा पवित्र आत्मो ताचेर येता, पूण आमच्या बावतिस्मा दिसा पवित्र आत्मो आमचेर येना. देवाचें उतर म्हाका परगट जाता. जेजू म्हज्या पासत कुर्सार मेला आनी कुर्सार कितें केलां हाची म्हाका सजमणी मेळटा. आतां हांव जेजूक म्हजो सोमी, दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता. देव म्हाका पवित्र आत्मो दिता. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? भायल्या तावन देव पेद्रूक जबाब दिता आनी पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. पेद्रूचो जबाब सारको, पूण खरेपणी पेद्रूक त्या उतराची समजणी मेळूंक ना.
जेजू खरेपणी क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण ताका ओळख नासली, कित्याक पवित्र आत्मो ताचे भितर नासलो, आनी हाकाच लागून पेद्रू जेजूक 3 फावटी नाकारता. जुआंचो 21वो आवेसवोड बोल 15 ते 17. 15 बोलीन जेजू पेद्रूक विचारता, हाचे परस ओदीक मोसो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? हाचे परस मुणगे पेद्रूच्या जिवा वून ओदीक जेजून जो कुर्सार आपलो शिमे नासलेलो मोग दाखयला, तो मोग पेद्रू ताचो करता जाल्यार जेजू ताका विचारता. पेद्रू जबाब दिता, हांव तुजो भाव भयणा सारको मोग करता. ताच्यान जेजूचो शिमे नासलेलो मोग करूंक जाय नासलो, कित्याक ताचे भितर पवित्र आत्मो अजून येवंक ना. जेजू मोचे आदीं पेद्रू म्हणटालो, हांव तुज्या पासत मरूंक तयार आसा, पूण आतां तो तसलो जबाब दिना. दुसरे फावट जेजू ताका विचारता, तूं म्हजो भाव भयणा सारको मोग कोत्ताय? आनी पेद्रू होय म्हणटा. जायती फावट आमी जेजूक होय म्हणटा. हांव देवाचें उतर वाचतलों, शिकोवण आयकतलों, उतर पाळटलें, पूण खरेपणी आमी तें करता काय? एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान भायर घालता जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना. खरेपणी जेन्ना हांव उतर आयकतां, काळजांत रिगून दवरता, ताचेर नियाळ कोत्ता, तें उतर पाळटा, जाल्यार म्हाका फायदो जाता. तिसरे फावट जेजू ताका विचारता, तूं म्हजो भाव भयणा सारको मोग कोत्ताय? आनी पेद्रू खोन जाता आनी तो म्हणटा, सोम्या, तूं सोगलें जाणूय. जेजू जाणा आसलो, पेद्रूच्यान फकत ताचो भाव भयणा सारको मोग करूंक जाता. शिमे नासलेलो मोग करूंक जायना. आयज जेजू आमचे लागीं 3 फावटी विचारचो ना, कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. आमी देवाचो शिमे नासलेलो मोग अनुभवला, आनी आतां आमच्या देवाचो शिमे नासलेलो मोग करूंक जाता. जेन्ना पेद्रूचेर पवित्र आत्मो देंवता, तेन्ना पेद्रू जो पयलो फकत जेजूचो भाव भयणा सारको मोग करतालो, तो आतां ताचो शिमे नासलेलो मोग करता आनी जेजू पासत आपलो जीव दिवंक पावता. पवित्र आत्मो आमकां देवाचो शिमे नासलेलो मोग करूंक आदार करता, कित्याक हो मोग म्हज्या मनशा सोयबान करूंक जायना. फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्यान देवाचो आनी पेल्याचो शिमे नासलेलो मोग करूंक जाता. तुमी म्हाका कोण म्हणटात? आयज ह्या जेजूच्या प्रश्नाक म्हजो जबाब. जो जेजूक हांवें म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान अनुभवला, तोच जेजू म्हज्यान दुसऱ्यांक परगट करूंक जाता. आमेन. 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 जेजू कारगा. देव बरें Praise करूं God. बाय फातिमा. जेजू Praise कारगा. God. जेजू कारगा बद्दल. Praise God. एकदम बेस्ट म्हणटा तो असो रिकॅप केले. सामको Praise म्हणटा. God. Thank you, सामको Jesus. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. तर आमी कालच्या बुधवार दीस आमी शिकल्या की आता आमी नव्या कराराची भुरगीं. वय की ना? होय ब्रदर. होय ब्रदर. नव्या कराराची भुरगीं जाल्यार देवान आपलो मोग आमचे भितर ओतयला. आनी मोग ओतयला जाल्यार आमी तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक जे भाशेन हांवें आतां सांगलां तुमकां, हो ग्लास रितो आहा जाल्यार देवान तो भरूंक जाता. वो भरलेलो आहा जाल्यार देवान भरूंक जाता ताका? ना. ना. तेच भाशेन रितो आहा तेन्ना जेन्ना देवान भरला, वो देवाचो मोग असो आसा की वो मोग आमच्यान आमचे भितर धरूंक जायना. ना. भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरोंडार मानला, त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारका जाला. वी आर बॉर्न अगेन. एक नवें जिवीत आमकां मेळ्ळां. आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. सारको जो जो आत्मो जेजूचो आसा तसो आत्मो आमचो जाला. पहिली चीट जुवांची 20:4:17 म्हणटा,
ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारान आसा त्याच भाशेन आमी ह्या संवसारान आसा. जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जालो तेन्ना देवान आपलो शीमेर नासलो मोग आमचे भितर ओतयला. कसो ओतयला? पवित्र आत्म्या उदेशी. म्हणटूच फकत जेन्ना आमी जेजूक आमचो समीदेव आनी सर्वंडार मानला आनी देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला, पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग अनुभवता, आमी ओतयता आनी आमी देवाचो मोग अनुभवता. आमी देवाचो मोग अनुभवूंक ना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. म्हज्यान फकत म्हजे कडेन आहा तें दिवंक जाता, म्हजे कडेन जें ना तें दिवंक जायना. हांव फकत एक्टिंग करता. तुम्ही आयकता ना कितें म्हणटा तें? समजा हांवें पवित्र आत्मो म्हाका पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार, हांवें देवाचो मोग अनुभवूंक ना जाल्यार, म्हाका उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार, हांवें देवाचो मोग अनुभवूंक ना जाल्यार हांव कितें करतलो? तूं म्हाका चॉकलेट दी, हांव तुका चॉकलेट दिता. तूं म्हाका लाडू दी, हांव तुका लाडू दिता. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. तूं म्हाका वायट करशी जाल्यार सोडटा हांव. म्हणटोच फकत म्हज्यान दिवंक जाता जें म्हाका मेळ्ळां. आनी भाव भयणीनो, नव्या कराराची भुरगीं ज्या भाशेन आमी नव्या कराराची भुरगीं जाल्या, जो कोण पोरण्या करारान आसलो तांकां पवित्र आत्मो नासलो. ती फकत कायदो करतालीं. उपास कर, इगर्जेक वच, मागणें कर, हें कर, तें कर, दुडू दी भिकाऱ्यांक. हें सगळें जें करता आमी, कितले फाटी आमी पोरण्या कराराच्या भुरग्यां भशेन करता. पूण ज्या दिसा आमकां ते खुर्सार कितें घडलें तें जेजून आमचे पासून आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमचो जागो घेतलो, तो आमचो सबस्टिट्यूट जावन आतां तो आमचें मरण मेलो. आमी ताचेर बावाट दवरलो, ताचें आमोणीक रगत आमकां नितोळ करता आनी आमी आतां नितोळ जाल्या म्हणून देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता. आमी आतां देवाचो मोग अनुभवता. वो मोग जो आमी अनुभवला, वो मोग जो आमी शिमेर नासलो मोग आमी अनुभवला, आतां वो ह्या मोगा वरवीं आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता आनी आतां आमच्या पेल्याशी आमच्यान संबंद दवरूंक जाता. आमच्या पेल्याक, आमच्या दुश्मनांक पासून आमच्यान वो शिमेर नासलो मोग आमच्यान दिवंक जाता. आमेन. Amen. तुकार गा. पूण हें सगळें आमी कालच्या बुधवार दीस आयकलें. आयज भाव भयणीनो, आमी परतून ह्या नव्या करार, पोरण्या करारार, नव्या आनी पोरण्या कराराबद्दल आमी परतून थोडी अजून फुडें शिकवण करुया. आयज आमी दुसरी चीट कोरिंथकारांक विस्वर 3:12 आमी शिकून घेवया. कोण स्क्रीन घालता आयज? कोण स्क्रिप्चर घालता? ओय ब्रदर. जेजू कारगा. म्हणटोच दुसरी चीट सान पावलोची कोरिंथकारांक विस्वर 3:12 आमी वाचूया. वर्स नंबर 12. जेजू कारगा. आयज पळोवया पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता तें. दुसरी चीट सान पावलो कोरिंथकारांक विस्वर 3 वोड 12 व 13 आमी फुडें चलया. पळोवया कितें म्हणटा तो. पळय 12 कमेंस करया. 12 कमेंस करया. सुमार आमी 18 वचया. 18 पर्यंत आमी वाचूया. आमकां असलो बोरवांसो आसा देखून आमी काळजीदारपणान उलयता. आपल्या मुखामोळा वेलो पोडजोळ पालोवून वेताना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी पळोवंक ना जावचे खातीर आपले मुखामोळ एका पोड्ड्यान दामतो मोइसेसा भाशेन आमी न्हय, पूण तांच्या गिन्यानाचेर काळोख पडलोलो. खरें म्हणल्यार आयज पर्यंत आदलो करार वाचता तेन्ना तोच पोड्डो थंयच आसा. कित्याक कोणूय क्रिस्ताक एकवटा तेन्ना मात तो पोड्डो कडसरोन वेता. अजून पर्यंत
मोइसेसाची समूर्त वाचता तेन्ना तांची मनां एका पोड्ड्यान दांपलेली आसात. पूण वळोन सोम्याशी ती येतेली तेन्ना मात तो पोड्डो कोडसोरोन वेतलो. तर सोमी म्हणल्यार आत्मो, आनी जुय सोम्याचो आत्मो आसा तुय स्वतंत्रताय आसा. अशें तर आमच्या मुखामोळा वयलो पोड्डो काडून एका आरशा पोरी सोम्याचे मोहिमेची किरणां आमी परती फांकयता. अशें आमी सोगलीं बदलोन जाचो पोरजोळ आमी परतून फांकयता. ताचे सारकी आमी ओदीक ओदीक जायत वेता. ताची मोहिमा ओदीक ओदीक आमच्या जिवांत फांकता. हें काम सोगले सोम्याचे आनी होच तो आत्मो. जेजू कारगा, जेजू कारगा. बरें, परतून आमी 12वी वडीर या. भाव भयणीनो, आतां आमचे देवाचें उतर आयकलां आनी आमी कालच्या बुधवारी जे आमी शिकल्या हें आमी बरोबर घालीत जाल्यार तुमी आयज दासाक वेतले. Praise God. आयज दासाक वेतल्यार दास आतांच कोमेस जातलो. Amen. पळय, आमी देवाचें उतर आयकता. देवाचें उतर म्हणजे शुवर्तमान म्हणजे बरी खबर, वय की ना? होय. अहें जाता काय की जेन्ना आमी शुवर्तमान आयकता आमी एकदम उदासान बसल्या. अहें जाता? होय. उदासान बसता आमी? ना. म्हणटच जेन्ना आमी सत- बरी खबर आयकता, जेन्ना आमी बरी खबर आयकता की देवान आमचे पासत कितें केलें तें आमी स्वतंत्र जाल्या, कितल्यो वस्तू आयच्या वाचपान आमी आयकल्या. पळय, आमी आतां 12वी वडी चड ज्ञान करिना. आमकां असलो बोरवासो आसा देखून आमी काळजीपणान उलयता. कित्याक आमी उलयता? कित्याक आमकां तो बोरवासो आहा. भाव भयणीनो, समजा म्हज्या जिवितान हांवें देवाचो मोग अनुभवंक ना जाल्यार, म्हाका कांय देवा कडसून कांय मेळोंक ना जाल्यार, आनी हांव थंयसर वेता आनी सांगता अरे देवाचो मोग आमी करूंक जाय आनी अशें करूंक जाय आनी तशें करूंक जाय, म्हज्यान म्हणूंक जाता? ना. ना. म्हणूंक जायना. आतां समजा तुवें सोड काडली, आमी सोड काडपाची न्हय, कित्याक आमी क्रिस्तांव लोक सोड काडीत. समजा तुवें क्रिस्तांव जावचे पयलीं तुवें सोड काडली आनी तुका ती सोड लागली, 10 लाख लागले, आनी तूं कोणाक सांगताय म्हाका 10 लाखाचो इनाम मेळ्ळो. हय सांगताले तूं इतलो उदासान म्हणटले म्हाका 10 लाख मेळ्ळे, 10 लाख रुपया, अरे आतां गाडी घेतो ना. बरे भाशेन आमी सांगता, बरे उमेदीन सांगता, वय की ना? होय. 10 लाख मेळटकूच इतली उमेदीन सांगता. पूण ही खबर जेन्ना आमी आयकता, तुमी जाणो हे 10 लाख न्हय, हे 20 लाख न्हय, ह्यो 10 कोटी न्हय. आमकां दुडवाच हे जे आमकां मेळटा आनी दुडवांक एके सायडीन धरी जाल्यार कांय एकूच जायना. दूड केन्नाच एक जावचें ना. ही जी खबर आमी आयकता जावन आसा इतली बरी खबर की आमकां कोणें चिमटो दिवंक जाय सांगपाक, अरे तूं कितें आयकताय तें खरेपणी बरी खबर म्हणून. आमी स्वत मानपाक तयार रावची ना, कित्याक इतली बरी खबर ही. पळयात कितें म्हणटा तो 13वी वडीन. आपल्या मुखामोळ्या वेलो पोरजोळ पालोवण वेताना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी पळोयना जावचे खातीर आपले मुखामोळ एका पोड्ड्यान धामतो मोइसेसाचो भाशेन आमी न्हय. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की देवान मोजेसाक विचून काडलो, वय की ना? होय. कित्याक विचून काडलो मोजेसाक? कितें काम दिल्लें मोजेसाक देवान? इजिप्तांतूं भायर काडपा इस्रायल.
इस्रायलची पोरसा भोणकोणीत असली, ते गुलाम असले इजिप्ताच्या गावात. भाव भयणीनो, ऐकात बरे भाशेन, इस्रायलची पोरसा इजिप्ताच्या गावान कोणकोणीत असली, ते गुलाम असले, आणि इस्रायलची पोरसा जावन असली देवाची आपुरबायची भुरगी. कित्याक देवान अब्राहमा बरोबर एक मानमेंट केल्लो, एक करार केल्लो. करेक्ट करार केल्लो. आणि अब्राहाचे उपरांत जो लोक येतालो त्या करारा वरवीं सगळ्या दादल्यांक कितें करचें पडटालें? ऑपरेशन, सर्कमसिशन करचें पडटालें. म्हणटो त्या सर्कमसिशना वरवीं तो लोक आता देवाचो आपुरबायेचो जातालो. म्हणजे आपुरबायेचो म्हणजे देवाची भुरगी जाताली. देवाची भुरगी जायनासली, पूण करारा वरवीं देव आता त्या इस्रायली पोरजेचो प्रोटेक्शन करतालो, तांकां बरेपण दितालो त्या कोवेदा वरवीं. ओके, म्हणटोच देवाक एक जबाबदारी असली की जेन्ना इस्रायलची पोरसा बरें करतालो, त्याचे उतर पाळटालो, तो आपलें करतालो. पूण इस्रायलचे पोरजेन कितें केलें? देवाचेर आड गेली. इस्रायलची पोरसा देवाचेर आड गेली, ते आपलेच करूंक लागले. ते आपले जे करूंक जाय कायद्या प्रमाणे ते करूंक तयार नासली ती. देवान कितें केलें? देवान मोसेसाक काडलो आनी ताका तिचो लीडर कहो अरण्यांतल्यान काडून तिचो धाडलो तिचो इजिप्ताच्या गांवांत, आनी त्या लोकांक भायर काडले. आनी भाव भयणीनो, देवान मोसेसाक पळय तिचो कितलें तुमी कितें समजतात? 1000 2000 लोक आहलो काय? 5000 आसलो काय? तिचो आख्खी पोरसा असली, आख्खी पोरसा, मोर दॅन 1 मिलियन ज्यूज. 100 हांव नको कितलो लाख हजारांनी लोक. आणि भाव भयणीनो, हजारांनी लोक तिचो 430 वर्सां एका जाग्यार रावन आता तिचो तांचे घर जाल्ले, घरां बांदलेली, तांचे सगळे हाडले तिचो. समजा तुम्ही आमी सगळीं गोंय आहात, आमचे घर आहा, आमचे बाट आहा, आमचे गार्डन आहा, आमची गाडी आहा, आमचे सगळे आहा, आनी आमी बरे भाशेन आमी घरा आहात, आमची शीतकोडी जेवता, नुस्तें खाता, आमचे बिस्कूट खाता, आमी कामाक वेता येता, आमचे आंबे आहात. आमी आता ह्या जाग्यार एकदम घरा आहात, वय की ना? एक दीस आमकां कोण येता, कोण दुसरो भायल्या गांवाचो येता, म्हणटा तुमकां टायम येयला, तुमकां आतां सोडून वचपाचें. दीस येतात भाव भयणीनो, आमी नको कितें दीस येतात ते आमचे, कित्याक देवान आमकां सांगला ताचे उतरा वरवीं खूब आमच्या जिवितांत कितें घडटलें. धुमाळो येतलो, वय की ना? आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार देवान आमकां जेजून आपल्या उतरा वरवीं सांगला, जुवाचो मातुवाचो 5 20 12 13 सांगता आमकां की धुमाळो येवपाचो आहा म्हणून. जो कोण भावार्थी आहा धुमाळो येतलो म्हणून, खूब लोक त्रास करतलो म्हणून, कित्याक? जेजूच्या नांवा पासत. म्हणटोच आमी सगळीं आतां गोंय आहात, आमचें घर आहा, सगळें. एक दीस आमकां सगळो कोण येता, अरे तुमचें सगळें घेयात, बाटां बिटां घरां सगळें सोडात आनी वसात, हीच वर वसात, तुमकां वसोंक जाय तें वसात, पूण हांगा तुमच्यान रावंक जायना. आनी तुमकां फकत हांवें एक दीस दिला, फकत एक दीस दिला. आनी तुमचो लीडर कोण? आमची बाय फातिमा. बाय फातिमा आमची लीडर. फातिमा होय म्हण बाबा. होय. 2 फातिमा हाय थिंगा. आनी फातिमा आता देवा पुरो येता, देवा फुडें जेन्ना ती देवा फुड्यान आहा, देवाची मोहिमा सगळी तिचेर सांगता,
तुमचे तोंड सगळे एक ते भाशेन भाशेन जाता सगळे बरें देवाची मोहीम तुझ्या तोंडार आसता तुमकां दिसता ह्या नव्या कोरान अशें जातलें ती आतां देवा कडसून हा जाल्या ती आतां खूब मागणें करता तिचें तोंड एके भाशेन मोजेसा भाशेन जातलें ना बाबणन आमी नव्या कराराची भुरगीं पूण त्या वेळार पवित्र आत्मो मोजेसा भितर रावपाक ताका नासलें. जाय नासलें तो जेन्ना मोसेस आतां देवा कडेन येता देव ताचे कडेन आपयता उलोवपाक इट इज कॉल्ड एज टेंट ऑफ मिटींग तिचो तो केन्ना दोंगरार वयर वतालो तिचो ताका देव मानामेन दितालो देव टेंट ऑफ मिटींग आसतालो तिचो ज्या जाग्यार तो देवा कोडपाक उलोवपाक वेतालो कित्याक तोच एकटो वेतालो आपल्या भाव एरोना बरोबर देवाचें उतर म्हणटा ताचे मुखामळ कशें जातालें ताचे मुखामळ कशें जातालें उजवाडान आनी कोणय मोजेसाक पळयल्लो जाल्यार ताका पळोवंक जाय नासलें कित्याक सुर्या भाशेन मोजेसाचें मुखामळ झगझगतालें आयकतात तुमी मोजेसाचें मुखामळ एका सुर्या भाशेन झगझगतालें मोजेस कितें म्हणटालो देवा कडेन देवाक मेळोन ताचें कितें सांगपाचें आसलें तें आयकोन तें सगळें बरोवन तें सगळें तें सगळें नोट डावन करून तो आतां इस्रायली फौज जे कडेन येतालो ताका तिचो भायर काडपाक आनी जेन्ना तो येतालो आनी तो लोक ताका पळयतालो ताका पडूंक जाय नासलें म्हणटून तो कितें करतालो तो आपल्या तोंडाचेर एक पड्डो घालतालो भाव भयणीनो मोजेस आपल्या आख्खे मुखामळ बंद करपाक त्या लोकांक ताका पडूंक जाय नासलें कित्याक ताजें मुखामळ देवा भाशेन जाल्लें एकदम झगझगीत जाल्लें आनी तो आतां आपल्या तोंडाचेर आपल्या कुडीचेर तो एक पड्डो घालतालो आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जेन्ना तुमी आनी आमी इगर्जेक वेतोकूच वो आमी एका रितीराक वेतोकूच वो आमी समजा ब्लेसड सॅक्रेमेंटाच्या भितर वेतोकूच आमी देवा कडेन वेता मेळपाक वय की ना वय वय माय जनीना वय हांवें तुका सांगलें कॉमेंट्स करचे पयलीं की आमी देवाक मेळपाक खंयसरूय वचना ना कित्याक नव्या कराराच्या भुरग्यां मदें त्यो तांचे भितर जियेता भाव भयणीनो पोरण्या कराराची भुरगीं देव मंदिरान वेतालीं कित्याक वेतालीं देव मंदिरान कायदो पाळपाक थिंचोर बोकडे मारपाक थिंचोर बलिदान जे करपाक थिंचोर याज्ञिकाक मेळपाक याज्ञिक थिंचोर सगळें करतालो पूण नव्या कराराची भुरगीं कितें करता नव्या कराराची भुरगीं आतां देवाची भुरगीं जाल्यान कित्याक तांचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता म्हणटून ज्या जाग्यार आमी आसा देव आमच्या सोरे आसा आमेन प्रेज गॉड जेजू कारगा भाव भयणीनो ही सोजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचे क्रिस्ती जिवीत सारकें बदलते हांवें तुमकां सांगलें देव आमचे सवे हा जाल्यार आमी आतां इगर्जेक वचपाची गरज हा हांव विचारता देव आतां आमचे सवे हा देव भितर आहा आमकां इगर्जेन वचपाची गरज हा आतां पळया कोण हांवें जबाब दिल्लो थोडा वेळ पयलीं कित्याक आमी इगर्जेक वेता आमी आतां देव आमचे सवे हा आमी देवाक मेळपाक वेता ना देव आमचे सवे हा पूण आमी इगर्जेक वेता दिवपाक आमकां वेचेंच पडटा वेचेंच पडटलें आमी वेता
पूण थंयसर आमी देवाक मेळपाक वचना देव आमचे सवे हा देव मोग आमच्या भितर हा तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमची गोवायकी दिवपाक आमी शेअर करपाक जे भाशेन आमचे बाय फातिमान सांगले फेलोशिप एकवटान आमी वेता एकवट आमचो हा देवाशी आणि एकामेकाशी एकवट हा म्हणून तो एकवटान आमी जमा करता इगोर्जे आणि भाव भयणीनो आता नव्या कराराची भुरगीं म्हणून ज्या भाशेन मोजदाचे मुखामळ जोगजोगीत असले आता आमचे मुखामळ भायल्यान जोगजोगीत जावपाक गरज ना जाणे कित्याक आमचे मुखामळ भायल्यान जोगजोगीना आमचे भितरल्यान आमचो आत्मो कोणा भाशेन जाला जेजू भाशेन तुम्ही जाणो की जेजू मोरच्या आधी एक सुमान मोरच्या आधी ताजे कितें जालें रुपांतर जालें वय की ना तुम्ही जाणो रुपांतर म्हणजे कितें जेजू सगळो बदललो जेजूचे रुपांतर जालें म्हणजे कितें जेजून आपले जे समजा ओके समजा आमी आता रोग घातला वय की ना आमी रोग घातला आमी रोग काडी जाल्यार आमी निगडी आमी कितें जाता विंगडी जाता न्ही व्हॉट इज द विंगडी जाता पळय विंगडी जाता पूण आमी जेन्ना आमी भायल्यान आमी रोग घालता आमी बरे बरे फॅशन घालता बरो सूट घालता बरे कोट घालता बरो परफ्यूम बरे केस करता भायल्यान आमी कशें दिसता बरे भाशेन दिसता की ना व्हेरी गुड बरे भाशेन दिसता म्हणटोच जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो ताजो आत्मो कोणा भाशेन आसलो देवा भाशेन आसलो आत्मो पूण जे भायल्यान आसलें फकत ताची कूड आसली आनी जेन्ना तो कुडीन आसलो ताजे मुखामळ कोणा भाशेन आसलें तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन आसलें वय की ना आनी जो कोण ताबले शीस मेवताले लोक पळय जाल्यार ते म्हणटाले जेजू हो तो मरियेचो पूत जुजेचो पूत तो एकामेका आमचे भाशेन एकूच तो तांकां कांय दिसोन आहलें जेजू कितें जे भितर आहलें जेजूचें कांय दिसोन आहलें वय की ना एक दीस तो कितें करता मोरच्या आदी आपल्या शिसांक पेद्रू जोवान आनी जाकोबाक घेवन तो दोंगरा वयर वेता आनी ताचें रुपांतर जाता तुम्ही आयकतात त्या वेळार तो आपले भायलें जें आतें ते कुडींतलें जें भायल्यान त्या भितर दिसोन आतें तें भायर काडटा आनी आपली मोहिमा आपले देवपण तो आपल्या शिसांक दाखयता रुपांतरा वरवीं आयकतात तुमी आनी भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजून आपले कुडींत आपले रुपांतर करून त्या शिसांक दाखयलें ताची मोहिमा तीच मोहिमा तुका आनी म्हाका आसा ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सोरोंडार मानला जेजू कारगा आनी ही मोहिमा हे रुपांतर जे जेजून आपल्या शिसांक दाखयलें तेंच रुपांतर एक दीस तुजें आनी म्हजें जातलें जेन्ना ही कूड आमची मोडटली आनी आमचे नवी कुडीन आमी जेजू भाशेन त्या रुपांतरा भाशेन आमी जातले म्हाका दिसता तुमकां ही बरी खबर आयकून कोण सगळीं मनी जाली फकत बाय फातिमा खुशी ना प्रेज गॉड भाव भयणीनो आता आमी देवाची भुरगीं जाल्या म्हणून आमचो आत्मो जाला जेजू सारको पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता देवान आपलो मोग आमचे भितर उतयला आनी देखून आमी जेन्ना एकठांय जाता इगोर्जेन जेन्ना आमी इगोर्जेक वता आमी सगळीं भावार्थी इगोर्जेन वता कित्याक आमी आतां आमचो संबंद देवाशी आहा देव आमच्या सगळ्यांक जियेता आता आमी एकामेकाक हो मोग दिता
the love of brothers and sisters. शी मेळ नासलो मोग जो आम्ही अनुभवला आम्ही एकामेकांना दिता. आयज आम्ही हो एक प्रश्न आम्ही एकामेकांक विचारूया. आम्ही जेन्ना इगोर्जेक वेता, आम्ही जेन्ना इगोर्जेन एकामेकांक मेळटा, आमची जेन्ना जमा जाता, ही सोजमणी घेऊन आम्ही इगोर्जेक वेता काय? फकत आम्ही आमचो कायदो करपाक म्हाका हांवें मिसाक वचना जाल्यार म्हाका पाद्रीशी मेळचें पडटलें भितर कुमसार करपाक की म्हाका मॉडल सील जाला हांव मिस चुकलो म्हणून, ओ हांवें तेर्स करूंक ना म्हणून, आयज मांगणें करूंक ना म्हणून, अहें करूंक ना म्हणून देखून हांव इगोर्जेक वेता. कित्याक हांव वेता कित्याक हो मोग हांवें अनुभवला, हो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक. हांव विचारता बाबा, why do I go to church? हांव इगोर्जेक कित्याक वेता? कित्याक हांव इगोर्जेन वेता? हांव इगोर्जेन वेता कित्याक आतां हांव देवाचो पूत जाला, देवाची धूव जाला, देवाचो मोग अनुभवला आनी आतां हे म्हजे मुखामोळ जे भायल्यान दुसऱ्या भाशेन जो कोण अनुभवार्थी आसा ताचे भाशेन दिसता, आतां जे म्हजे भितर हे भावार्थीपण जाला, हांव आतां भावार्थ जाला, हांव पवित्र भावार्थ न्ही, हांव पवित्र जाला, पवित्र नॉट भावार्थ, पवित्र जाला. भावणेनो त्यो तुका आनी म्हाका भायल्यांतल्यान पळयना, त्यो म्हाका म्हज्या आत्म्यांतल्यान पळयता कित्याक हो आत्मो जेजू सारको जाला आनी जेन्ना देव म्हजे म्हाका पळयता तो म्हाका भाग्यवंत आनी पवित्र म्हणून तो म्हाका मानता. हांगा ह्या आयच्या कोंकणीच्या क्लासीन आयज आमी कितली सांत जाणां आहात हांगा, कितले सांत आहात हांगा, कितली जाणां आहात आमी? 9 जाणां सांत आहात. सगळी जी सांत ना ती सगळी सोडून गेली नाही. जी कोण हांगा आहात तुम्ही जावन आसा सांत, हांव म्हणना सगळी दुसरे गेले ती सांत न्हय, हांव तुमी चुकीत म्हाका, हांव म्हणटा तुमकां जी तुमी आयकतात, जेन्ना तुमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, तुमी एक नोय रोसना जाल्यार, तुमी पवित्र आत्मो अनुभवला, देवाचो मोग अनुभवला, देव तुका आनी म्हाका एक सांत म्हणटा. म्हाका दिसता ही बरी खबर कोणाक बरी लागूंक ना. हांवें तुका सांगलें आयज आमचो दास कोमेज जातलो. भाव भयणीनो, आमी सोजमताक सांत कित्याक जाल्या? कित्याक आमी मागणी करता, आमी तेर्साक वेता, मिसाक वेता, कोमयां घेता, सगळे साक्रामेंट जोडटा, आमी हें करता, तें करता, सगळें करता म्हणून आमी सांत जाल्या. चुकल्या आमी. म्हज्या परफॉर्मन्सा वरवीं हांव आतां सांत जावना. हांव सांत जाला कित्याक जेजूच्या आमोलीक रोगतान म्हाका नितोड केला आनी हांव नितोड जाला म्हणून देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग ओतयला आनी शिमेन नासलो मोग ओतयला म्हणून आतां म्हज्यान तो मोग म्हज्यान म्हज्या भाव भयणांक दिवंक जाता. आनी पळयात तुमी भाव भयण, जो कोणाचें अजून तारण जावंक ना, आयकात, ज्या मनशाचें अजून तारण जावंक ना, तारण जावंक ना म्हणजे कितें? अजून पवित्र आत्मो अनुभवूंक ना, तो लोक कितें करता आयज? तो लोक फकत धर्म करता, फकत धर्म करता. वचपाचें मिसाक, घेवपाचें, मागणी करपाचें, तेज करपाचें, नवेना करपाचें, गन्नाल मारपाचें, सान्नां वडे खावपाचें, जे धर्मान सांगलां तें करपाचें. पूण संबंद आसा? संबंद ना. आनी हो संबंद फकत इगोर्जेनूच ना, हो संबंदचो हार एकल्या तोडीर आसा. जे भाशेन आमच्या बाय जोनीन आयज आमकां गोवायकी दिली, ती कामाचेर आहा, ती हिंदू बायल आहा. जेन्ना दनपारच्या बडा जेवणाचो वेळ आसता तेन्ना ती पासय घेता आनी कितें करता? आंबे कितले जाल्यात, पणस कितले जाल्यात त्यो खबरो सांगता काय? ना. ती देवाचें उतर दिता, देवाचें उतर शिकयता, देवाच्या उतराची सजमणी दिता, तें उतर आयकता, ताचें जिवीत बदलता. 3 वर्सांनी जेन्ना मेळटा तें उतर जें बी भाशेन तें तेजे जिवितान किल्लोलें तें सगळें बरेंपण
त्या भुरग्याच्या जिवितान घडला. आणि आयज भाव भयणीनो, जेन्ना तुज्या आणि म्हज्या जिवितान देवाचो मोग हांवें अनुभवला, आतां पवित्र आत्म्या वरवीं म्हजें मुखामळ फकत भायल्यान मोजेसाबाचेर न्हय, पूण आतां म्हजें मुखामळ भितरल्यान बदलला. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला आनी देवान आपलो शिमेन आसलो मग पवित्र आत्म्या उदेशी ओतयला. हो मोग आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आतां म्हजे भाशेन म्हज्यान कितें म्हणटात ते भाशेन इगोर्जे म्हणजे फकत बिल्डिंग न्हय, इगोर्जे म्हणजे देवाच्या भुरग्यां कडेन, भाव भयणां कडेन म्हज्यान हो मोग म्हज्यान दिवंक जाता, एकामेकाक दिवंक जाता. जेन्ना आमी आयकता आमी इगोर्जेन कोणाक त्रास हा जाल्यार, कोण मोनकोणींत हा, कोण पिडेवंत हा, कोणाक कसलो त्रास जाता आपल्या काजारी जिवितान, आपल्या भुरग्याच्या जिवितान, दुर्वांनी कितें प्रॉब्लेम हा, आमी एकामेकाचें आयकता. कोण आमकां सांगता भाव म्हज्या, भयणी म्हजे, असो म्हजो त्रास हा, अशें म्हाका त्रास जाता तुमच्या जिवितान, म्हाका कितें उतर शिकय, म्हाका कसलो आदार दी. आतां हो मोग हांवें अनुभवला म्हणून आतां हांव हो मोग फकत मागण्यांनीच दिना, हांव ताका आदार करता. तो म्हजो भाव म्हणून, ती म्हजी भयण म्हणून हांव ताका आदार करता, कित्याक हो मोग हांवें अनुभवला. भाव भयणीनो, अनुभवला जाल्यार, हांवें खरेपणी मोग अनुभव जाल्यार फकत हांव उतरां उलयतलों, पोन्न्यांनी दाखयतलों. कोन्यांनी दाखयतलो. तर हांव फकत प्रेगादोरा भाशेन सकाळींतान प्रेगादोरा भाशेन फकत शिकयतलो. अरे अशें पातवान वय सांगलें, मार्कून सांगलें, लुकान सांगलें, पावलून सांगलें, पेद्रून सांगलें, हे सगल्यो खबरो सांगतलो. हांव हें जियेतां गाय, हांव हें उतर कोत्तां म्हज्या जिवितान गाय, हें उतर हांव पाळटां गाय, हो मोग हांवें अनुभवला गाय, हो मोग अनुभवला जाल्यार हांव दुसऱ्यांक हो मोग दितां गाय. हो मोग हांव दुसऱ्यांक दितां जाल्यार म्हजो फायदो पळोवपाक न्हय, हांवें मोग अनुभवला तो दुसऱ्यांक हांव दितां गाय, कित्याक हांव जें दितां, हांवें जें जोडलां, हांवें म्हाका मेळ्ळां तेंच म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. ज्या भाशेन जेन्ना मोजेसान तो मोग देवाचो अनुभवलो, ताणें देवाचो मोग भायल्यान अनुभवलो, पवित्र आत्म्या उदेशिल्ली, देव ताचे कडेन उलयतालो, देव ताका सांगतालो, मोजेस तुका हांवें विचून काडला, तूं म्हजो आपुरबायेचो पूत, तुका हांवें विचून काडला, हांव तुजे कडेन उलयतां, तूं म्हजे कडेन उलय, तूं म्हाका सांग. आनी तांचो संबंद इतलो घट जालो. भायल्यान भितरल्यान पवित्र आत्मा ताचे भितर येवंक जायनासलो, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो, पूण ताचो संबंद आसलो देवाशी. मोजेसाचो संबंद देवाशी आसलो. तो संबंद जो तो देवाशी आसलो आनी देव ताका सांगतालो, तेच जे सांगतालो तो आतां दुसऱ्यांक सांगतालो. तो आतां सगळी अजापां करतालो. तो आतां ती रेड सी ताका बोडी आसली, द रॉड ऑफ गॉड म्हणटा ते भाशेन तो मारतालो, उदक येतालें, तिचो दोशीन दर्या जातालो, चेंज तेजी अजापां जातालीं, त्या संबंदा वरवीं जातालीं. पूण आयज भाव भयणीनो, नव्या करारान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या भावार्था वरवीं आमच्यान ती अजापां करूंक जाता. कित्याक आमचें मुखामळ फकत भायल्यान न्हय, आमचें मुखामळ भितरल्यान जाला. आनी आयज जेन्ना आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्या नव्या करारान, आमचें फकत आमचें मुखामळ भायल्यान न्हय, आमचें मुखामळ भितरल्यान जाला. पूण आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या भावार्था वरवीं ही जी मोहिमा भितर जाल्या, ही जी पदवी आमकां भितर आमकां आहा, ही पदवी आमच्यान आमच्या उतरांनी, देवाच्या उतरा वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही पदवी आमच्यान उजार करूंक जाता, आमच्यान वापरूंक जाता. आनी देवाची मोहिमा दिसपट्ट्या जिवितान आमच्यान दिसूंक जाता, दिसपट्ट्या जिवन आमच्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक जाता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. आमेन. Amen. आमेन. कारगा जेजू कारका. Praise God. आनी फकत मोजेसा भाशेन फकत मोजेसाक एकल्या मनशाक विचून काडलेलो. आयज पवित्र आत्म्या उदेशीन जेजूचे भावार धरून आमी एक एकली सांज जाल्या, एक एकली आमी मोजेसा भाशेन म्हूण पास जाल्या, कित्याक आतां आमी एके भाशेन जेजू सारकी जाल्या, जेजू सारकी ह्या संवसारान आमी जियेता. जेजूच्या पदवेन, जेजूच्या नामान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान ही मोहिमा दाखोवंक जाता, ही पदवी उजार करूंक जाता, अजापां करूंक जाता.
आनी दुसऱ्यांक देवाच्या वरवीं जेजूच्या राजान बरेंपण दिवपाक आयच्यान आयजतान आमच्यान कॉमेस करूंक जाता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करूया. आमेन. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise Amen. God. जेजू काढला. जेजू जेजू कारता. काढला. Sister Janina, praise Yeah. God. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळ्या पवित्र आत्म्या, आयच्या दिसा तुवें आमकां शिकोवन दिल्ल्या खातीर आनी आमचो आत्मो ओदीक तुवें उजवाडीत केल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. बापा, ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें आमकां जायतीं हुस्क्यान भरलेलीं करूंक आयच्या शिकोवणे वरवीं आनी आमी दुसऱ्यांक आमचो वेळ मेळटा तेन्ना तुजें उतर दिवंक, गरज आसलेल्यांक आमचो आदार दिवंक, गरजेक सांपडलेल्यांक आमचो सांगात दिवंक धन्या. आनी आमच्या जिवितान आमी जायती आयच्या दिसाची शिकोवणे वरवीं आमी हुस्क्यान भरलेलीं दुसऱ्यांक जावंक, आमचो वेळ आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आमचे हात पांय दुसऱ्यां खातीर आमी उजार करूंक आनी आमी सासणीक जिविताचीर पावलां आमी फुडें सरूंक पवित्र आत्म्या आमकां काळजीदारपणाची कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणें करता सम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. Amen.